Torala kabara baba nasiya mama mama nahana hana shian korala kabara baba nasegere baba baba shiara baba 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 nasegere mama 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 shiara baba 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 nasegere mama mama shiantara la ba. When you finish give my hurala kabara baba nasegere baba 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 hurala kabara baba nasegere baba baba nahala hurala kabara baba nasegere mama 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 shiantara la baba 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 nasegere balahara shiara baba 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 nasegere mama. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah. सगळी दोळे बंद करूया. स्वर्गींच्या बापा तुका आमी दिन वाजता, तुका आमी अर्गां दिता. ह्या आनी एक दिसा पासत हो दीस तुवें आमकां दिलाय. हो आयचो दीस तुवें आमकां निर्मिला बाबा. आमी संतुसता उल्हासता तुका वाखाणटा ह्या आयच्या दिसा पासत. जावं दी हो दीस तुका वाखाणणेचो, तुका दिनवासणेचो, तुज्या सगळ्या बरेपणा पासत. तूं जावन आसाय आमची सोकोत आमच्या कश्टांच्या वेळार. तूं जावन आसाय आमची ताकद आमच्या ओस्कोतकायेच्या वेळार. तूं जावन आसाय आमचो सांगाती आमचो शेराती. तूंच बापा, तुज्या विरेत आमी कांयच करूंक जायना. तुका आमी आर्गां दिता कालच्या दिसा पासत जी शिकोवन तुवें आमकां फावो केली. तुजें सोवें, तुज्या पुता सोवें कशें रिगून रावचें आनी रिगोवन रावल्यार आमचें जिवीत कशें आसचें आनी तुज्या सोवें आमी रिगोवन रावना जाल्यार आमचें जिवीत कशें आसा हाचो अंतर तुवें आमकां शिकयला आनी तुवें आमकां आपयला. तुजो आवंडो जावन आसा की आमी सदांच तुज्या पुता सोरशीं जेजू सोरशीं आमी ताचे फाटें कशें आमी सदांच ताचें सोवें रिगोवन रावंक. बाबा तुका आमी आर्गां दिता. ही शिकोवन आयज तूं मुखार तूं व्हरताय आनी तूंच आमकां शिकयता. तूं जाणा आमकां कितें गरज, तूं जाणा आमची ओस्कोतकाय, तूं जाणा आमचें उणेपण आनी आमच्या सगल्या उणेपणान तूं आमकां पुरो करताय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता बाबा. आर्गां दिता ह्या पवित्र आत्म्या पासत तुजो आत्मो, तुजो पवित्र आत्मो, स्वताचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय आनी तो जावन आसा आमचो शाराती आमचो सांगाती. ह्या वेळार आमच्या एक एकले सोवें तो हाजीर आसा आनी ह्या उतराची समजणी तो आमकां दिता. तुजो पवित्र आत्मो वर्त्या कार्या पासत वर्तें काम तो टास्क तुवें पवित्र आत्म्याक दिला आमचें सोवें रावून तुज्या उतराचे जाणवायेन आमकां बरोवंक, तुज्या स्वतान आमकां अदीक आनी अदीक वाडोवंक तुका बाबा आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. बाबा तुका आमी दिन वाजता. जें आमी केन्ना येवजूंक ना, जें केन्ना आमी चिंतूंक ना, जें आमच्या ह्या दिसता तें दोळ्यांनी केन्ना आमी पळोवंक शकना, तसलें व्हरतें अजाप व्हरतें कार्य तुवें आमच्या जिवितान केलाय. मरणाचेर जैत तुवें वयलें, सासणाच्या सासणाक आमी जियेता तसली तुजी भुरगीं तुवें आमकां केली. तुज्या राज्यान तुवें आमकां परतवी स्विकारली म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. व्हरतो बापूय तूं आमचो, मीठ मेळ नासलेलो मोग तूं आमचो करताय. ह्या मोगा पासत तुका आमी आर्गां दिता बापा. आनी ही शिकोवन हांव तुज्या हातान सोंपयता पळयतो आत्म्या. तूंच आमकां शिकय, तूं उलय ह्या तोंडांतल्यान, तूं चिंत ह्या मनांतल्यान आनी जावं दी तुका जाय तशें. म्हजी कूड, म्हजें मन, म्हजें काळीज तुका समर्पण करता पळयतो आत्म्या. जावं फकत तूं म्हजो सांगाती ह्या वेळार. कसलीच हांगासर मेळ्ळी शक्ती, जो मेळ्ळो आत्मो जो आमकां डिस्ट्रॅक्ट करता, त्या मेळ्ळ्या आत्म्याचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव अधिकार घेता आनी ह्या सुवातेर सान तुका हांव हुकूम घालता, भायर सर. कसलेंच डिस्ट्रॅक्शन, डिस्टर्बन्स जाचो आत्मो, आय टेक अथॉरिटी ओवर यू. यू बी आउट फ्रॉम दीस प्लेस इन द नेम ऑफ जीसस. थँक यू फादर. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरीट. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. सो काल आमी शिकताली जेजू सोवें रिगोवन रावचें. नियाल केला तुमी कालच्या दिसा त्या शिकोवणेचेर आनी आमी खरेंच रिगोवन रावली काय आख्खी रात पर्यान, आख्खे सांजेचो वेळ, आख्खी रात आनी आयज सकाळची घडी. जायतोच आमकां एक इन्सिडंट जावं कसली घडणी घडल्या आसतली की आमकां रिगोवन रावला तें कुशीन काडपाक. पूण ते घडणेक आमचेर कब्जो घेवंक आमी परवानगी दिल्या ना, रिगोवन रावल्या.
वय ना रिगोन रावता तेजो फळ आमी कितें पळयल्लो कालच्या दिसाक जिवितांनी रिगोन रावता तेजो फळ जिवितांनी लायफ एंड पीस रायट रोमन्स 8 चॅप्टरान आमी पळोवंक ना जिवीत आनी शांती आमी जेन्ना जेजूचो रिगोन रावता ताचो परिणाम आमच्या जिवितान आमच्या भितर कसो आसतलो शांतेन आसतली न्हय येस नो देवाची शांती आमच्या भितर सारकी कितें म्हणटा तेका इट वील बी हार्ट वील बी एट पीस काळीज आमचे शांतेन आसतले भायल्यान कितले सिट्युएशन जावं दी लेट्स से जेन्ना शीस आनी जेजू व्हड्यान बसोन बोटीन बसोन एका अर्दानसान दुसऱ्या अर्दान वचपाचें आसलें वय ना आनी जेजू आतां म्हणटा चल या आमी आतां लेट अस गो टू दी अदर सायड ऑफ द रिवर चल आतां आमी सगल्या दुसऱ्या नदीच्या दुसऱ्या अर्दान या म्हणटा आतां दुसऱ्या अर्दान पासार जातलो जाल्यार दर्यांसान वचोंक नाका सो सगळे बोटीन धासलेले सगळे शीस आनी जेजू बोटीन आसलेले वय ना आनी पयत पुस्तक आमकां म्हणटा की जेजू उशाचेर बरो न्हिदलेलो आसलो ओके आतां शांतीची खबर हांगासर इल्लीशी पळोवया आमी आतां जेजू सुसेगाद न्हिदोन आसलेलो आनी तुफान जाता तेन्ना व्हडें कितें जातलें स्टील आसतलें आलतोलें तुफानान पळयलां न्हय हां तुमी केन्ना बोटीन गेल्या फेरी बोटीन गेल्यात वारें येता तेन्ना बोट आलता दोलता वो ना आनी तुमचें काळीज कितें जाता मागीर बोट आलता दोलता तेन्ना दर्या आलता उदक आलता तुमच्या भितर कितें जाता तुमची कूड आलता तें उलयना हांव कूड आलतेलीच बोट आलता तुमी आलता पूण तुमचें काळीज उचामळ कितें जायत काय दुसऱ्या अर्दान आतां हांव पावत काय कितें जायत काय बुडत काय ह्यो भिरांत्यो येयना येता तुमकां येता पूण जेजू कित्याक येवंक ना उगी न्हिदलेलो म्हणटा हुशार तो उठोंक ना इतली बोट आलता म्हणल्यार बोट बोल्ली उदकान म्हणटा ल्हारां तर व्हडली येता व्हडली वसाड येता ल्हारां येता आनी बोटीन उदीक पावता मनीस उठचो ना सुसेगाद न्हिदला ताणें कित्याचेर विश्वास दवरलो ताणें आपणें उतर कितें उलयल्लें लेट अस गो टू दी अदर सायड सो कितें उलयलां तेजेर ताचें मन विश्वास तेजें काळीज त्या उतराचेर इफ आय सेड इट somehow I am going to the other side of the river म्हजें जें टास्क आहा मिशन आहा त्या अर्दान वचपाचें हांव थिंगा पावता आनी त्या अर्दान वचोन कसलें काम आसलें जेजू कितें केलें काय थिंगा वचोन एक भुरगो सैतानाच्या ओतम्यान ताचेर कब्जो घेतलेलो आनी त्या भुरग्याची परिस्थिती सारकी बिगडलेली आसली वय ना Jesus came to give word to the broken-hearted, those who are lost, those who are in darkness. Luke 4:18 कितें म्हणटा सोरेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी देवान म्हाका अभिशेक केला कित्याक कुड्ड्यांक बरी खबर दिवंक इंग्लीश वी से टू प्रीच द गॉस्पल टू द पुअर टू हील द ब्रोकन हार्टेड टू प्रीच डेलिव्हरन्स टू द कॅप्टिव्स रिकवरिंग ऑफ द साइट टू द ब्लाइंड अँड टू सेट एट फ्रीडम टू देम दोज हू आर ऑप्रेस्ड वो मनीस थिंगासर ऑप्रेस्ड आसलो वो ना वो मनीस थिंगासर तुटलेलो आसलो वो ना सैतानाच्या फासाक आसलो वो ना जेजूचें ध्यान खंय आहा आय एम गोईंग देर टू सेट हिम फ्री कित्याक त्या कारणा पासत म्हजो अभिशेक जाला त्या कारणा पासत म्हाका बापान पवित्र आत्म्यान मागला कित्याक कुड्ड्यांक बरी खबर दिवंक बरी खबर त्या भुरग्याक ना सैतानान ताचेर कब्जो घेतला काळोखान तो जियेता कित्याक उजवाड तेंगासर पावोंक ना हालेलुया समजता सो जेजूचें ध्यान खंय आसलें त्या उतराचेर आनी ते माकणेचेर देवान म्हाका अभिशेक केला आनी ही सुरवातेक जेन्ना तो ते सिनेगॉगान ते स्क्रोल वाचता इजायास प्रवाद्याचें लूक 4:18 तो म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक देवान म्हाका अभिशेक केला ह्या म्हज्या मिशना पासत सो फोकस खंय आहा जेजूचो मिशन उतराचेर मिशनाचेर आनी तो जाणा त्या अर्दान वचोन थिंगासर आतां कितें आपणाक करूंक आहा आनी आतां जेन्ना तुफान जाता तो सुसेगाद न्हिदला कित्याक जेन्ना आमचें ध्यान मन जेजूचेर आसता आमचें काळीज एट पीस शांतेचें आसता उचामळायेचें न्हय ताका लागून जेजू आपल्या बापा सोरशी रिगोन आसलो आनी आयज आमकां आज्ञा कितें जेजू सोरशी आमी
रिगोन रावचे. हालेलुया. इट्स अ चेन, एक कनेक्शन. जेसू बापाक रिगोन आसलो आनी आयज आमकां आज्ञा आमी जेसूक रिगोन रावची. ओके. सो सपोज हांव एकाक कनेक्ट रावता, हे आनी कोणाक कनेक्ट रावता, आनी कोण आसा म्हूण सोजमोया. सिस्टर, यू कॅन कम हियर. यू स्टँड हियर दिस सायड. स्टँड हियर. ओके. नाव हांव एकाक कनेक्टेड रावता, तूं एका कनेक्टेड राव. ओके. सो नाव आय एम कनेक्टिंग माय सेल्फ हियर. हे वचून ताका कनेक्ट जाला. सो हाव मेनी पीपल आर देर? 1 2 3. ओके. हे एक मनीसूच दवरा, सोजमोया तुमी. ओके. सो आय एम होल्डिंग टू दीस, दीस इज होल्डिंग टू दॅट. सो आतां अल्टिमेटली कितें जालें? आमी तिगाय कनेक्टेड आहा वो ना? करेक्ट न्हू? वायर तर घेयत न्हू आमी, लायव्ह वायर करंट आहलोली बेस्ट सोजमणी येतली. कित्याक शॉक येता तेजेर गोमतेलें न्हू, सगळीं कनेक्टेड आहा म्हूण. करंट पासार जातलो. वील टेक दॅट वायर एग्जाम्पल. नाका न्हय? शॉक येवनी? ओके. सो हांव जेन्ना एका कनेक्टेड आहा, हेजो फ्लो आहा तो म्हाका पास जाता. करेक्ट? दीस वन इज कनेक्टेड टू हर. ओके. सो तो फ्लो हाज्या भितर पास जाता. सो हांव जेन्ना एका कनेक्ट आहा, तो सेम फ्लो म्हज्या भितर कनेक्ट जाता. करेक्ट? सो जेन्ना हांव जेसूक अबायड जाता, जेजू बापाक अबायडेड आहा, सो बापाचे आहा ते जेजू उद्देशी कोणाक पासार जाता? समजले? सो जेसू जावन आसा तो ब्रिज, तो पूल, की आमी बापाक कनेक्ट जाल्या. हालेलुया. ते भाशेन आमी, इट सेज रायट, जीसस हॅज रिकन्सायल्ड अस बॅक टू फादर, दॅट ही बिकेम दॅट ब्रिज इन बिटवीन. तो जालो. आतां सोजमोया, आतां दाखवेल पयल्या न्हय आमी? जेजू जाली दाखवेल. ते दाखवेलीक मुळां आसा वो ना? या मुळां आसा वो ना? सो सोजमोया मूळ जावन आसा बापूय, मागीर जावन आसा जेजू, आनी आमी जावन आसा ते फाटे. हालेलुया. सो मुळांतल्यान सगळें कितें, जमनींतल्यान कितें न्यूट्रिशन जाय तें सगळें खंय येता? दाखवेलीक येता. करेक्ट? आनी दाखवेलीनसान खंय पावता? फाट्यांनी पावता. फाटे कोण? आमी. जेजू कोण? दाखवेल. मुळां कोण समजोया? बाप समजोया. वय ना? सो मुळां जे जाय तें घेता, जे न्यूट्रिशन जाय, सगळें पोशण जाय तें घेता, आनी जेजू सोर्शी जेजूक पावता. जेजू कडल्यान आमकां पावता, आनी आमकां पावल्या उपरांत त्या फाट्यांक फळां येता. हालेलुया. आतां ते फळां येता, ते फाट्यांचें काम न्हय, फाट्याक फकत ती फळां येता. समजता? पूण त्या फळांक पळय जें कितें न्यूट्रिशन जाय, जें कितें वस्तू जाय, ज्यो पोशण जाय, तें सगळें ही दाखवेल त्या फाट्यांक पावयता. समजोया, वो फाटोच दाखवेलीक रिगोन रावना, सेपरेट जाता. फळां येतली? सो आतां समजता जेजूक आमी कशे भशेन रिगोन रावपाक गरजेचें आमकां तें? फळां आमकां सगळ्यांक उत्पन्न करपाक जाय. वय ना? करेक्ट न्हू? आनी फळां आमी कसलीं पळयलां? लव, जॉय, पीस, पेशन्स, kindness, gentleness, yes or no? Faithfulness, joy, kindness, gentleness, faithfulness, long suffering, which is self control. Yes or no? ही फळां आमकां सगळ्यांक जाय. पूण हांव जेजू सोर्शिल्ल्यान तर म्हाकाच कुशीन काडटा. ह्या फाट्याचें कितें जातलें? सुकोन वेतलो आनी कांयच फायद्याक ना. वयल्यान तो उज्यान उडोवपाचो पडटलो. प्रेज गॉड. कांय फायदो ना. पूण आमकां तसलें नाका. जेजून म्हणलां, अबायड इन मी. कॅन यू पुट दॅट स्क्रिप्चर? जॉन 15:7. अबायड इन मी अँड माय वर्ड्स इन यू, अँड देन यू शॅल आस्क वॉट्स एवर यू वॉन्ट अँड इट शॅल बी डन टू यू. हे काल आमी शिकल्या, म्हजें सवें तूं रिगोन राव, म्हजें उतर तुजें सवें. थँक्यू बाबा, थँक्यू सो मच. अंडरस्टूड न्हू? सो आतां आमी हांगा पळयलां, तूं म्हजें सवें रिगोन राव. इफ यू जेजू म्हणटा जोरीपुणी, म्हणल्यार हे चॉयस आहा वो ना आमकां? आनी आमी कितें विचून काडूंक जाय? जेजू म्हणटा तुमी म्हज्या सवें रिगोन रावात न्हय. तो म्हणटा, इफ यू अबायड इन मी अँड माय वर्ड्स अबायड इन यू, यू शॅल आस्क वॉट यू वील अँड इट शॅल बी डन अन टू यू. आमकां जाय, आमी कितें मागता तें आमचो जबाब आमकां आयलोलो. करेक्ट? आमकां जाय, आमी मागता, आमी कितें मागता तें आमकां जबाब आयलोलो आमकां जाय. कसलीय गरज जावं दी, गरज आमकां सगल्यांक आसा. येस ओ नो? काल आमी शिकल्या. पूण आमी जेन्ना तें कितें मागता, पयले सुवातेर आमी पळोवंक जाय की आमी ताज्या सवें रिगोन आसा वो ना पळय ती. प्रेज द लॉर्ड. समजता?
नाव हे जेन्ना आमी पळयता, लेट्स रीड इट फ्रॉम वर्स 1. कॅन यू पुट इट इन ESV? Okay. I am the true vine and my father is the vine dresser. कोण म्हणटा हें आतां? जेसू. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does bear fruit, he prunes that it may be, can you go down? Bear more fruit. आता हांगा पळय, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Okay? And every branch that does bear fruit, he prunes that it may bear more fruit. That means, हांगा पळयता आमी every branch in me. दर एक खांदो फांटो जेजूक रिगोन आसतात. आमी म्हणटा हांव जेजू सोवें आसा, पूण फांटो तर जेजू सोवें रिगोन हा जाल्यार फळ उत्पन्न करूंक जाय वो ना? जाय. हांगा थोडे फांट्याची अशी खबर सांगले पयले लायनीन, जो फांटो रिगोन हा पूण फळ ना त्या फांट्याक, जावंक जाता वो ना? आमी म्हणटा जेजू सोवें आमी रिगोन हा पूण फळ ना, अशें जावंक जाता वो ना? वी मायट से विथ अ माउथ हांव जेजू सोवें रिगोन हा, पूण कशें गमतलें तूं रिगोन हा वो ना जेन्ना तुजें फळ येतलें. जायते पाटी आमकां दिसता आमी जेजू सोवें रिगोन आसा म्हूण, पूण ताका फळ ना. बाप कितें करतलो? वायन ड्रेसर कितें करतलो? which does not bear fruit, he takes away that branch. त्याचो आनीक उपयोग ना, तो फळ उत्पन्न करिना. दुसरें, आनी every branch that does bear fruit, he prunes it. आतां हें मातशें कितें म्हणटा काय बापूय? बाप कितें करता काय हांगासर? हो वायन ड्रेसर, हो जो आहा तो गार्डनर, हेची कसले करणी गायी? फळ दिता तेका प्रुनूय करता म्हणटा. कोंकणीन बरयलां कितें पळय सिस्टर? 2nd वर्स. म्हजें सोवें रिगलोलो ना जावं फळां दिना. तो दर एक फांतो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंटा रायट. आतां बेंडप म्हटल्यार मार बसता वो ना फांट्याक? हा, दूख जाता वो ना फांट्याक? जायते पाटी आमी जायते बरें काम करता पूण तरी आमकां कसले त्रास कश्ट येता की ना? तेन्ना आमी कितें म्हणटा? कित्याक आमकां हें? हांव तर सगळें बरें करता, हांव सोंसणीकायेन जियेता, खालतिकायेन जियेता, मोगान जियेता, हांव सगल्यांक बरें करता, तरी पूण म्हाका कित्याक अशें जाता? येता तुमकां चिंतप? तेन्ना आमी हें चिंतोया. फादर इज प्रुनींग दोज ब्रांचीस. कित्याक लागोन? कित्याक हे सोंसणीकायेन आमी वाडोंक. आमी सोंसणीकायेची शिकोवण शिकले गेल्या म्हयन्याच्या टिचिंगान, अगापे मोगान आमी एफिशियन्स 4:2 आमी सारके डीप खोलायेन आमी शिकल्या. लांब सोंसणीकाय, लॉंग सफरींग म्हणटा आमी, बेरींग वॉल आमी शिकल्या. कशे भाशेन आमी बेरींग वॉल जावचे, दुसऱ्याचो भार पर्यान आमी आमचेर घेवचो म्हणल्यार हें आमी एक बेरींग वॉला भाशेन एक वोंत आमी शिकलेली. ह्याच वोंटीचें उदाहरण आमी घेतलेलें. एक कॉलम्साचें न्हय पूण एक वोंट सगलें वजन आपणाचेर घेवन रावता आनी तो वजन अशें डिवायड जावन कशें आसता की गमना पासून की वोंट सगलें वजें आपल्याचेर घेवन आहा म्हूण. तसली वोंट आमी जावंक जाय, तसले वॉल आमी जावंक जाय. जेन्ना आमी तसले वॉल जाता तुजेर वजन पडटा. तुजेर जेन्ना वजन पडटा, तुका जोड लागता, तुका त्रास जाता, आमी समजोंक जाय की बाप आमकां बेंडटा. कित्याक लागोन? बाप आमकां बेंडटा आमकां दूख दिवपाक न्हय, कित्याक आमी ओदीक फळां आमकां जावपाक. सो मोर फ्रुट्स सो दॅट वी बेर मच मोर फ्रूट. आतां आमी फळां इतली मच मोर कित्याक जावची काय आमकां ही फळां? कित्याक वो जावन आसा बापाचो आवंडो आमचें सोवें की आमी जेजू सारक्याची जावपाक. आतां जेजूक कितले कोश्ट आयले वो येवंक ना? जेजूक कितले कोश्ट आयले, पूण त्या कोश्टांच्या वेळार जेजू रडलो वचोन बोगोर बापाक? ना. निमाण्या वेळार ताणें म्हणलें आनी रोखडेंच ताणें म्हणलें, म्हजी खोशी न्हय बोगोर, तुजी खोशी. वय ना? सो दर एक वेळार जेजूची चिंतना जावं जेजूचो आवंडो सदांच जावन आसलो बापाची खोशी करूंक.
हालेलुया. आणि बापाची खोशी जावन आसा की आमी चड आनी चड ओदीक आनी ओदीक फळां आमकां जावपाक. आनी ती ओदीक फळां जावपाक तो कितें करता, हे फांटे आहा ते बेंडटा. तुमी झाडां बेंडल्या केन्ना? हांवूय व्हडलीं व्हडलीं झाडां न्हय, यू नो फ्लावर गुलाबांचे बा हांव सिजर घेता आनी कट 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 करून कातरून उडयता. कित्याक आनीक बरे भाशेन वांकडी तिकडी वयता आनी केन्नाय मागीर अशी उबीच वयता. केन्नाय फूल जावन गेल्या उपरांत ते बेणी जाल्यार मागीर आनीक बरे फांटे येता. येसो न्हू, हे नॅचरली आमी करता वो करिना. हे पळय तेंच सांगता हांगा. कारण कितें? झाडाक मारून उडोवपाक आमचो मोटीव, झाडाक त्रास करपाक आमचो मोटीव. आतां आमी झाड कातता आनी टक 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 करिना आमी ते काटेर घेवन कोत्ता. आमकां दूख जायना पूण त्या झाडाक दूख जायना. पूण बाप जेन्ना आमकां बेंडटा, बाप जाणा, बापायकूय खबर आहा कशी दूख जाता ती. पूण तरी आसतना तें गरजेचें काम. आमच्या भुरग्यांक तुमी तुमच्या ल्हान भुरग्यांक केन्ना डॉक्टराशीन व्हेला? इंजेक्शन बा तोपला, वॅक्सीन बा तोपला. भुरगे कितें म्हणटा? मामी नाका नाका नाका. कित्याक? सूय तोपता न्हू. आतां आमकां पळोवंक बरें दिसता भुरग्याक सूय तोपता ती, पूण आमी कितें करता? भुरग्याचे हात पांय गोड दवरता की तोपूंक जाय. कित्याक? समजता? या म्हजें एक्सपिरियन्स सांगता. फर्स्ट ऑफ ऑल सुयेची भिरांत म्हाकाय आहा. भिरांत म्हणल्यार कितें? सूय म्हणून तोपून घेवंक जाता हातीक. भिरांत म्हणजे सोयतानाची भिरांत म्हणना सूय, पूण इन दी एंड तुका दिवचेंच पडटलें तें करूंक. तूं भिये तूं ना भिये, यू हॅव टू लेट इट जावं करूंक दिवंकूच जाय. करेक्ट? सो भुरग्यांक जेन्ना आमी कसलें वॅक्सीन करूंक जावं कितें घेवन वेता ल्हान भुरग्यांक सोजमणी ना. भुरगीं किवच्यो मारता, नाका तें नाका म्हणटा. बट तूं जाणा तें गरजेचें म्हूण. करेक्ट? सो एक सायड डॅडी गोडोता पांय, एक सायड मम्मी गोडोता हात आनी साम हांव डॉक्टराक म्हणटा चो मार. दुखता भुरग्याक, भुरगे नाका म्हणटा. सोडटा? ना न्हय. झाडाक पासून दुखता म्हूण आमी जाणा, पूण आमी सोडटा ना. कित्याक? आनीक फळां येवंक भुरग्याक तोपूंक दिता. कित्याक? तें वॅक्सीन गरजेचें म्हूण. येस न्हू? बिकॉज ऑफ द हेल्थाक लागून आमी तें करूंकूच सोडटा, दुखता म्हूण सोडिना. तेच परी बाप आमकां प्रून करता आनी बाप जाणा आमकां दुखता म्हूण, पूण तरी पूण तो आमकां प्रून करिनासतना सोडिना. कित्याक? प्रुनींग जाल्या उपरांत, बेणून जाल्या उपरांत चड आनी चड त्या फांट्याक फळां येता. आनी ही फळां जेन्ना आमकां आयल्या उपरांत ताका लागून आयज सान तुमी समजणी घेयात. कोणें तुमकां त्रास दिले बोश्टे तुमी गुन्यांव करिनासतना समजोन घेयात. गॉड इज प्रुनींग यू. कसल्या प्रेशरान तुमी पडलीं, कसल्या परिस्थितीन तुमी पडलीं, समजून घेयात. बेंडणेचें काम चालू आहा आनी देवाक आपणाचें काम करुनी आमी आमचें काम चालूच दवरया. कसलें काम? भावार्थाचें, विस्वासाचें ताजेर. रिएक्ट करया नाका. दुसरो वायट करता तेज्या पासत वायट मागया नाका. सोजमोया एके भाशेन आमी तो मनीस तुका त्या प्रेशरान घालूंक आयला, कित्याक तुजी वाड हांगा सावन तूं हांगा पावूंक. हालेलुया. सोजमोया तूं आतां एका लेवलाचेर आहा, लेट्स से यू आर हियर, ओके, आनी कोण तरी हांगा सावन तुका बरो प्रेशर दिता उंच. ओके? आमच्या जिवितान आमकां प्रेशर कोणा सोरशिल्ल्यान येता? मनशां सोरशिल्ल्यान येना. वय ना. फ्रॉम पीपल, शेजारी, समवन सायड शेजारी. करेक्ट? समवन सायड युअर ओन फॅमिली इन युअर हाऊस. करेक्ट? कामाचेर कलिग्स प्रेशर येना. ऑफिसांनी कोण काम करता, कामाचेर कोण काम करता तांकां येना. यू वर्क इन हॉस्पिटल, रायट? नो प्रेशर फ्रॉम युअर कलिग्स. इट कम्स, रायट? नो मॅटर तूं खंयसरूय काम कर इन एनी प्रोफेशन, प्रेशर आमकां सोर भोंवती कोण आहा तांचे कडल्यान आमकां प्रेशर आसताच. आनी आमचे मागणे कितें? सायबा ह्या सुवातीनसान म्हाका काड आनी म्हाका दुसरे सुवातेर घाल. हे रॉंग मागणे. नाजाल्यार तांकां काड. ट्रान्सफर मागतात. आमी वयल्यान आमचें मागता तें मागता, पूण कांय जाणां अशीं मागता म्हाका न्हय तेकाच काड हांगासान. येसो न्हू? हिंदीन म्हणटा उठाले, मेरे को नहीं उसको उठाले, इस जगह से. हालेलुया. येसो न्हू? आमची असली मागणी, पूण आमकां समजून येना हें जावंक जाता. मे बी गोडेक बाप आमकां ह्या बागान बेंडटा, हे सोंसणिकायेन वाडयता. एका मनशाक सोंसप, एका मनशा वायट मनशा सांगाता तूं रावप, कोण तुका त्रास दिता त्या मनशा सांगाता तुवें एक सोंसणिकायेन रावप. फायदो तुजो वो त्या मनशाचो? कसलो फायदो? आमी सोंसणिकायेन वाडटा. आनी सोंसणिकाय जावन आसा, पेशन्स जावन आसा एक फळ पळयत आत्म्याचें. वय ना? बापाक कितें उत्पन्न केल्लें जाय आमी? गिफ्ट,
देणी काय फळां फळां देणी बरयलां थिंगासोर देणे ना फळ आनी फळ जावन आसा एके भाशेचे सोंसणी कायचे वयव ना. सो आतां तर आमी सोजमोया आमच्या जिवितान कोणूय आमच्या अगेन्स्ट येता, आमची बायल, आमची भुरगीं, आमची इन लॉज, आवट लॉज, कलिग्स, वॉट एवर हुएवर कोणूय आमच्या विरुद्ध येता, ते एक समजून घेयात तो मनीस आयला तुका ह्या लेवलान सान तूं ह्या लेवलाचेर पावपाक, प्रोमोट करपाक फ्रॉम वन लेवल टू अनादर लेवल. पूण आमी कितें करता, तो मनीस तुका हांगासान प्रेशर दिता, येस ओ नो, मे बी यू आर हियर, दॅट पर्सन इज हियर, आनी हो मनीस तुका प्रेशरायज करता. आमी कितें करता, इन्स्टेड ऑफ लुकींग अन टू द वर्ड ऑफ गॉड अँड किपींग युअर आयज फिक्स्ड ऑन जीसस, तूं त्या मनशाक पळयता. तूं सोकला त्या मनशाक पळयल्या उपरांत तुजें पोजिशन ह्या लेवलान सान वयर पावतलें काय हाला येतलें. सो आयज तुमी चिंतात कोण तुमकां त्रास दिता म्हूण ताका तूं हे भाशेन पळयता, तेणें केलें, एणेन केलें, तेणें म्हणलें, एणें म्हणलें. इन्स्टेड ऑफ यू गोईंग अप, यू आर कमिंग डावन. हालेलुया. देवाचो आवंडो जावन आसा आमी सदांच फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी टू ग्लोरी. हां, मोहिमेंत आमी वाडोंक चोडोंक बापाचो आवंडो जावन आसा. आमी एके मोहिमेंतसान दुसरे मोहिमेंत ग्लोरी टू ग्लोरी आमी वाडोंक बापाची येवजण, बापाचो आवंडो आमी फळां उत्पन्न करपाचो, आमच्या फाट्याक भरपूर फळां येवपाक हो जावन आसा बापाचो आवंडो. पूण ह्या बापाच्या आवंड्याक फाटीं धरून दुसरो करता तें तर आमी पळोवंक वेता. फळां येतली, मागीर तो कितें करता, एवरी ब्रांच इन मी दॅट डज नॉट बेर फ्रूट ही टेक्स अवे दॅट ब्रांच. आनी जो ब्रांचाक फळां येता, घोडे सोजमोया स्कॉलान कशें पळयता आमी, फ्रॉम नर्सरी टू हायर क्लासीस, कॉलेज एंड ऑल ऑफ दोस स्टडीज, रायट, फ्रॉम डावन टू ग्राफ कसो चोडटा, सकलसान वयर चोडटा, करेक्ट. आमचे ओत्मीक जिवितूय आमचे सकलसान वयर चोडटा. पयलीं आमी ल्हान दुदाची बाळकां, मागीर आमी सॉलीड फूड जेवंक लागतात, म्हणल्यार फुडली टिचींग स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम डावन टू अप, करेक्ट. हो ग्राफ कसो सकलसान वयर चोडटा, समजता न्हय. आतां जेन्ना आमचो ग्राफ सकलसान वयर चोडटा, जी सुरवातेक जेन्ना आमी सुरवात करता आमी बरी एक्सायटेड आसतात, येसो न्हू. सुरवातेक उतरान येता तेन्ना आमचें एक्सायटमेंट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. आनी जशें प्रेशर वाडलें मागीर कितें जाता, तेन्ना आमी वयचे सुवातेर वयर सावन सोकला येता. कित्याक प्रेशर खंयसान येतलो तुका, हेरांक कडल्यान येतलो, येसो न्हू. दुसऱ्या कडल्यान येवचो ना प्रेशर. दुसऱ्यां कडल्यान प्रेशर येता तेन्ना आमी देवाचेर आमची नदर फिक्स दवरचे सुवातेर आमी तर कोण त्रास दिता तेका पळयता आनी तेंच्यो चुकी आमी मेजूंक लागता. आमी वयर वयचे सुवातेर आमी सकयल येता. सो जेन्ना आमी वयर सावन सकयल येता मागीर आमी नियाळ करता, सुरवात केलेली तेन्ना म्हजें जिवीत बरें आसलें उतरान, पूण आतां कितें जालें तें हें जालें की आमी देवाक पोवचे सुवातेर आमी ते मनशांक पळयता, बोट दाखयता, कंडेम करता, तांकां कितें कितें म्हणटा, तांकां आमी कसलीं कसलीं उतरां दिता, कितें घडण्यो घडटा आमच्या जिवितान त्यो उलोवंक लागता. हे वयर वयच्या बदलाक आमकां खाला हाडटा. हालेलुया. आनी हितून देव रिस्पॉन्सिबल ना, देवाचो गुन्यांव ना, आमीच रिस्पॉन्सिबल, आमीच. कित्याक देवान आपली आज्ञा आमकां बरोवन दिल्या आनी हांगा तो म्हणटा आपूण प्रूनूय करता म्हणटा. सो द रिजन वाय आय एम टेलिंग यू वेन वी गो फ्रॉम डावन टू अप, की सुरवातेक आमी ABCD शिकतात. जॅक एंड जिल वेंट अप द हिल, येसो नो. हे सगळे आमी नर्सरी रायम्स आनी हे सगळे आमी शिकता. तूं सेकंड स्टँडर्ड, थर्ड स्टँडर्ड सेम रायम्स आहा ग, चॅलेंजीस वाडटा, स्टडीज वाडटा, उतरांनूय सेम आहा. पयलें आमी ABCD, थर्ड फोर्थ स्टँडर्डाक मागीर व्हडले लेसन्स येता आमकां. इन द सेम वे ओत्मीक जिवितानूय पयलें आमी ल्हान ल्हान हितून आमी सगळें बरेंपण पळयता, सगळें बरें जाता. जितले तूं क्लासीस तुज्यो वाडटा तितली तुजी परिक्षाय वाडटा. आनी परिक्षा म्हणल्यार एके भाशेन सोजमोया बाप आमकां भेंडटा. हालेलुया. आनी बाप जेन्ना आमकां भेंडटा, बापाचो हेतू जावन आसा, बापाचें कारण जावन आसा की आमी चड आनी चड आमी फळां दिवंक. जेन्ना भुरगें ल्हान आसता, तूं भुरग्यांक कामांक लायता किचनान, चॉपिंग बोर्ड सुरी बिरी दिता, कटींग कर, चॉपिंग कर. 5 वर्साचे 4 वर्साचे भुरग्याक दिता. भुरगे एक 10, 12, 13 वर्सांचे जाले आतां दिता, 15, 16 वर्साचे जाले आतां दिता. कित्याक दिता तेन्ना? 5 वर्साचे आसतना कित्याक दिना आसलेले? गिन्यान ना, तितलें करपाक जायना. पूण तेन्ना भाजी मोडूंक दितात 5 वर्साचे. कित्याक भाजी मोडूंक?
फ्रेंच बीन मोडपाक तें कांय ना, तितून हार्म जायना. सो तुका गिन्यान आहा भुरगें कितलें मॅच्युअर्ड आहा कितलें ना पळय तें. सो जेन्ना भुरगें मॅच्युअर्ड जालें, आतां तूं म्हणना तेका कांतूंक बस गो, शिनूंक बस गो, गॅसी कडेन फ्राय कर गो म्हणना, म्हणटा रायट. इन द सेम वे जेन्ना धाकटीं बाळकां आसता तेन्ना सगळें बरें आसता, एक फ्रूट उत्पन्न करूंक जाय तेन्ना. जेन्ना तूं मॅच्युअर्ड जाता, तुजो बेणपाचो टायम सुरू जाता आनी बाप तुका बेणूंक लागता, तेन्ना तूं बसोन रडो नाकाय, आतां म्हज्या हातीन सुरी कित्याक दिल्या बापान, आतां म्हज्या हातीन हें सगळें गॅसीचें काम सगळें डिफिकल्ट कामां कित्याक दिल्यां. रडपाचें ना, पूण तें कामांत पास जावपाचें. हालेलुया. आतां भुरग्यांच्या बाबतीन आमी बरीं हुशार आहात सोजमणी घेवंक. ल्हान भुरग्यांक आमी व्हडले टास्क दिना, पूण भुरगें जितलें मॅच्युअर्ड जाता तितली कामाय आमी त्या भुरग्याचेर वाडयता. करेक्ट. आनी जेन्ना भुरगें तर एक 17-18 वर्सांचें घराचें काम कोन्ना, मामीचेर टेन्शन येना कितें भुरगें येदें व्हडलें जालें तरी काम कोन्ना. पूण भुरग्याक आमी काम करपाक जल्मान हाडलां ना, ना न्हय. चिंतून आमी भुरग्याक आमी जल्मान हाडूंक जाय, भुरगें जाय आमकां, कित्याक फुडाराक सगळीं म्हजीं कामां करूं, असलें चिंतून कोणें तरी भुरग्याक जल्माक हाडलां ना न्हय. पूण जशें भुरगें वाडटा, भुरग्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द नॅचरली वाडोवंक लागता. आनी आमी आवंडो दवरता की ह्या भुरग्यान तें काम करूंक जाय म्हूण. जर मामी घराच्यान भायर गेली, मामी इज एक्सपेक्टींग 17-year-old डॉटर इज देर, हूएवर सन इज देर इन द हावस, सगळें केलां आसतलें, बाशनां बाद धुवन दवरलें आसतलीं. करेक्ट. भुरगें व्हडलें आहा न्हय, गिन्यानाचें आहा, सांगपाची गरज ना. सो जेन्ना मामी घरा येता आनी किचनान पळयता सगळें धुवन दवरलां, बरो संतोश जायना? येसो न्हू. कित्याक? भुरगें म्हजें वाडलां, जबाबदारी म्हज्या भुरग्याक समजता आनी ताणें केलें. करूंक ना जाल्यार कितें जातलें सांग मम्मी? तापतलीं, बेजार जावची ना? जातलीं. कित्याक आमी नॅचरल मामी डॅडी न्हू. पूण आमचो सर्गींचो बाप आमचेर बेजार जायना. सर्गींचो बाप आमचो सदांच मोग करता, बेजार जायना. ताचो मोग सदांच कॉन्स्टंट, वयर हाला ECG ग्राफ तो जायना. वय, इट्स ऑलवेज स्टेडी, सेम लव. देवा सारक्याचो प्रिती मोग म्हणटा, आगापे लव म्हणटा पळय तसो, वयर खाला जायना. पूण हांव कितें म्हणूंक सोदतां तुमकां, जेन्ना आमी एका भुरगें ल्हान आसतना इतलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता जितलें तें भुरगें करूंक शकता. भुरगें वाडटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भुरग्याचेर आमी घालूंक वाडयता. इन द सेम वे जेन्ना आमी ल्हान आसता तेन्ना आमी फळां उत्पन्न करता. पूण जेन्ना आमी फळां उत्पन्न करूंक लागलीं, एन एवरी ब्रांच दॅट डज बे फ्रूट, हें पळय नाकान, एवरी ब्रांच दॅट डज बे फ्रूट, हें कोण फ्रूट पळय कोण दिता, जो फांटो, त्या फांट्याक म्हणटा बाप आनीक बेणटा. समजता? आतां ही बेणपाचो प्रोसेस बेश्ट्याच फांट्यांक जायना, फळां दिता त्याच फांट्यांक जाता. आर यू गेटींग इट? समजता? जेन्ना बाप त्या फांट्याक पळय बेणटा म्हणटा, ते फांटे फळां दिनासलेले फांटे न्हय. लूक एट दॅट. एंड एवरी ब्रांच दॅट डज बे फ्रूट. रीड दॅट इन कोंकणी प्लीज. म्हजें सवें रिगलोलो ना जावं फळां दिना, तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता. कोण फळां दिना तो कातरून उडयता. करेक्ट. नेक्स्ट वर्ड आयका. आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेणटा. ओके. खंयचे फांटे तो बेणटा? जे फळां दिता पळय, फळां दिता पळय तो फांटो. समजोया तूं बऱ्या रस्त्यार चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे, बरो रस्तो म्हणल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणेचो रस्तो. ओके. देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं चलता म्हणल्यार तूं फळां दिता, त्या फांट्यांक तो बेणटा. आर यू फॉलोईंग? सो आतां जेन्ना तूं बऱ्या उतराच्या मार्गार तूं चलता आनी आतां तर तुजेर कसलोय प्रेशर येता, दबाव येता, तुका परीक्षा येता, टेस्टींग येता, तो टायम कंप्लेन करपाचो न्हय. हांव सगळें बरें करता तरी आसतना हें म्हाका कित्याक? वो आमचो कॉमन डायलॉग आहा. येसो न्हू? हांव सगळें बरें करता, देवाचें उतर दिता, सगळें बरें करता, पिडवंतांक मागणें करता आनी सगळीं देवान आज्ञा दिल्या ती सगळीं पाळटा, आतां म्हजेर हे कोश्ट त्रास कित्याक? हो सवाल आमकां येता हो ना प्रश्न? हो प्रश्न करचो न्हय आमी, कित्याक फळां दिता पळय तेका तो बेणटा. आर यू गेटींग दीस? हे समजता? सो आमी कोणेच म्हणूंक फावो न्हय. कित्याक जायते पाटी आमी उतराची समजणी नासतना हें म्हणलां, हांव सगल्यांचें बरें करता तरी आसतना हें म्हाका कित्याक? देर आर 2 reasons आमी सगल्यांचें बरें करता. 1 reason इज वॉट?
कॅन यू गिव मी दॅट फर्स्ट रिजन? 2 कारणां आसा म्हणटा हांव की आमी सगल्यांचें बरें करता. फर्स्ट कारण जावन आसा तूं सगल्यांचें बरें करता कित्याक देवान तुका बरें करूंक जाय म्हणून, एक कारण. आनी दुसरें, देवाचें ब्लेसिंग म्हाका आनीक मेवतलें, देव म्हाका बरो करतलो. लायक येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट वॉलंटियर, सो दॅट गॉड टू ब्लेस मी, हांव देवाची सेवा करता. 2 रिजन्स, ओके? 2 कारणां हांव पळयतां, ओके? आय सी इट इन दीस वे. 2 कारणां आहा आमी दुसऱ्याचें बरें करता. फर्स्ट इज, हांव जेन्ना दुसऱ्याचें बरें करीत देव म्हजें बरें करतलो. आनी दुसरें कारण हांव म्हणटा, हांव दुसऱ्याचें बरें करता कित्याक देवान म्हजें बरें केलां. तुमी खंयच्या कॅटेगरीन पडटा? हांव सेकंड. तुमी सेकंड? शुअर नो? God has blessed us. That is why we become blessings. Hare, why first? तू फर्स्ट आयकला न्हय? फर्स्ट कितें? हांव दुसऱ्यांचें बरें करता कित्याक देवान म्हजें बरें करूंक जाय म्हूण. देवान म्हजें बरी करणी पळोवनी. हांव ह्या भयणीचें खूब बरें करता कित्याक देवान म्हजें बरें करूंक जाय म्हूण. सो हांव म्हजी करणी बरी करता ह्या भयणीक, सो दॅट देव जेन्ना म्हजी करणी पळयतलो आनी देव म्हाका बरें करतलो. इज इट रायट? God is not doing that. That means God is focusing on our action? Na. God is not doing that. You know, आतां हांव जेन्ना ह्या भयणीक बरें करता, म्हजो मोटीव कितें आसूंक जाय? इज इट गॉड टू ब्लेस मी ऑर माय लव टुवर्ड्स हर? If my motive is love, I will not focus what God will do to me. Reason? म्हजो मोटीव तर हांव तेजो मोग करता म्हूण हांव तर ताका बरें करता. म्हजें कारण आसतलें ह्या मोगाचें कित्याक पयलो तो मोग हांवें घेतला. म्हज्या भितर मोगूच ना, म्हज्यान ताजो मोग करूंक जाता? सो म्हज्या भितर मोग खंयच्यान येता? रोमन्स 5:5. देवान आमच्या काळजान पवित्रत्म्या उदेशी आपणाचो मोग वतयला. And that Romans 5:5, that word love which is given, in original word it is agape. Hallelujah. So when I receive that horizontal, vertical love from my Father in my heart, वो देवाचो मोग म्हज्या काळजान, बापाचो मोग, सॅक्रिफिशियल लव, वन सायडीड लव, अगापे लव, वो प्रिती मोग जेन्ना म्हज्या काळजान देवान वतयला म्हूण म्हाका जाणवाय जाली आनी प्रकाशनेच्या उदेशी, रेवलेशनाच्या उदेशी, विथ रेवलेशन जेन्ना ताजो हांवें अणभव, एक्सपिरियन्स म्हज्या भितर केलो, देन ओनली आय कॅन लव हर, रायट? येस और नो? So I received it first, then I gave it to her. So what is the reason me doing good things for her? That I receive goodness of God first, that I'm giving it to her. That is my thing. So I'm doing good to her because I have received the goodness of God in my life first. If I am not happy, can I keep others happy? हांव खुशाल ना, म्हज्यान दुसऱ्यांक खुशाल दवरूंक जाता? एक दुखी, एक टेन्शनान मनीस आहा तो कहो आसतलो, हा 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 ही 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 करतलो? कितें करतलो? ताका सांगपाची गरज ना म्हाका टेन्शन जाला म्हूण, ताका पळोवनूच गमता ताका टेन्शना. तो बसला आनी मागीर तूं वयता आनी म्हणटा, कितें जालें? कसलें टेन्शन तुका? कांय ना. चे, तुजें तोंडूच सांगता, सांग तूं, हांव तुजो फ्रेंड. येस और नो? तो म्हणटा कांय जावंक ना. स्पेशली हॅपन्स इन हजबंड एंड वायफ. बायलेचे बँड वाजला भितरल्यान, गो म्हणटा कितें जालें गो? कांय ना. आगो सांग. छे, कांय ना. सांग तरी. ना. बरें तर नाका सांगोंक. नाका सांगोंक म्हणलें पुरो, सगळें लिस्ट मागीर उकतें. येस और नो? इट हॅपन्स. गोवान म्हणल्यार पुरो नाका सांगोंक, तेन्ना सगळें लिस्ट सांगोंक नाका तें पासून सगळें भायर सरता. पूण इसाता तेन्ना कांय ना, कांय ना, कांय ना, कांय ना, कांय ना म्हणटा तेन्ना खऱ्यांनीच भितर आसता. हालेलुया. आसता. नाना म्हणटा तेन्ना येयले येयले हांव सांगू. प्रेज गॉड. सो जेन्ना एक मनीस खुशाल आसता, तो मनीस दुसऱ्यांकूय खुशाल दवरता. एका मनशाच्या काळजान संतोष आहा, तो दुसऱ्यांकूय सरावंडींग एनवायरमेंट कितें करतलो? तुमी पळयला तो हे व्हायरस जातात ते एकामेकाक पासार जातात ते कंटेजियस व्हायरस जे असतात,
तुका एक शीक मारल्या पुरो त्या मनशान व्हायरस जाले पासार पयशिल्ल्या लोकांक पावतले व्हेरी क्लोज आहा ताका पावतले लागीं कोण आहा ताका पावतले वय ना सो म्हाका स्नीज येता हांव लागीं येता प्रेज गॉड ओके उदाहरण आमी घेता सो आमच्या भितर जें कितें आसता तोच व्हायरस आमी दुसऱ्यांक दिता जरी तो अगापे मोगाचो व्हायरस तर म्हाज्या भितर म्हज्या काळजान स्विकारला आनी पावला आनी हांवें रिसीव केला अणभवला म्हज्या सोर भोंवती आहा तांकां हांव कितें व्हायरस दितलें आतां अगापे रायट सो म्हाजो मोटीव आसचो ना की हांव ताका आतां बरें कोत्ता कित्याक देवान म्हाजें करूंक जाय म्हूण ना तो मोटीव ना म्हजो मोटीव आहा कितें देवान म्हाका बरें केलां आय एम जस्ट गिवींग इट बिकमींग कंटेजियस टू एवरीबडी वॉट गॉड हॅज इंजेक्टेड मी विथ येस नो आनी देवान आमकां इंजेक्ट केलां आमच्या काळजान कितें आपल्याचो मोग आमच्या काळजान देवान हो व्हायरस दिला आमकां तो जावन आसा अगापे मोग आनी हो व्हायरस आमी सगल्यांक स्प्रेड करूंक जाय हेट्रेट न्हय दुयेंस न्हय खबरो न्हय गॉसिप न्हय पूण हो मोग आमी दुसऱ्यांक इंजेक्ट करूंक जाय जरी तर आमच्या भितर आहा जावन दी तो एक व्हायरस कसो फास्ट स्प्रेड जाता तसो हो मोग अगापे दुसऱ्यांक स्प्रेड आमी करूंक जाय हालेलुया थँक्यू जीसस आनी आतां जेन्ना तूं फळां तुका येवंक लागली ओके यू आर बेरिंग फ्रूट ओके एंड एवरी ब्रांच सेकंड पार्ट एंड एवरी ब्रांच दॅट डज बेर फ्रूट दॅट ब्रांचीस ही प्रून्स आतां जेन्ना तूं मोग दिताय दुसऱ्यांक गरजेचें ना की दुसरो तुका तो रिटर्न दितलो म्हूण मोग आर यू अंडरस्टँडींग सो त्या टायमार तुका कितें येतलें त्या मनशा कडल्यान प्रेशर येतलो त्या मनशा कडल्यान तुका नेगेटिविटी येवंक शकता त्या मनशा कडल्यान तुका सेम रिस्पॉन्स येना सपोज आतां कारण जावंक जाता तो तेजो इफेक्ट तुका जाता म्हूण जावंक जायना समजोया त्या भागान त्या मनशा उद्देशी देव तुका सोंसणिकायेन वाडयता समजोया त्या मनशा उद्देशी देव तुका तो मोग तो म्हाजो करूंक या ना करूंक तूं अगापे मोगान तुजी येता हालेलुया हे भाशेन आमच्या जिविताची चाल जावंक जायी कोणीय प्रेशर करूंक कोणूय कितेंय करूंक ब्रदर जुलियो आय रिमेंबर समथींग कॅन आय शेअर इट्स अबाउट यू इट्स अबाउट यू नो सेप्टेंबर टाइम that piano thing you have shared with me, right? Can I share? Not in September, it was in October. September, brother, no, that the sister Emmy had come to play. आमचो सप्टेंबर रिट्रीट जावंक नासलो तो रोरिंगाचो रोरिंग sister Emmy had come in Diwali holiday. Okay, before I say something, will you share what you have shared with me over the phone? The thing what has happened in your heart and Satan started speaking to you? Okay, correct me, okay? If I go here and there, मातशें misplace कितेंय जाता जाल्यार. Okay, वो कीबोर्ड कोणाचो? तुम्ही सगळीं जाणां जाणा? ओके. ऑक्टोबरान आमची भयण एमी येयलोली हिंगासर आनी मागीर ब्रदर जुलियोन 2 दीस वाजयलो तिसरे दिसा ते आयले आनी लास्ट डे पर्यंत तेंच आहलें करेक्ट ओके एज वी ऑल नो आमकां सगळ्यांक खबर आसा ब्रदर जुलियो इन द फिजिकल आयज ही डोंट सी बट विथ द स्पिरिच्युअल आयज ही कॅन सी एवरीथींग जे तुका आनी म्हाका दिसती पडना सगळ्यान पयलें तेका दिसती पडटा येस ओ नो That is how he has built up his inner man in the word of God. That is called faith eyes. भावार्थाचे दोळे ताचे सारके शार्प एक्टिव्ह आहा जे आमी जायती वीक आहा तितून कित्याक आमकां हे दिसता त्या दोळ्यांनी जायत्यो वस्तू दिसता न्हय आनी मागीर आमकां ऑप्शन आहा हे स्वत मानपाचें ते स्वत मानपाचें करेक्ट नाव आतां ह्या भावाचो एक बेस्ट फ्रेंड पळय तोत्म्याच्या फाटल्यान बेस्ट फ्रेंड म्हणटा तो वो पियानो कीबोर्ड येस ओ नो ब्रदर आफ्टर होली स्पिरीट द कीबोर्ड इज अ बेस्ट फ्रेंड करेक्ट आनी फूल टायम तो प्ले करता आनी तो कीबोर्डाचो सारको तो सेट जाणा खंय कितें आहा कितें बिकॉज इट्स हीज पार्टनर यू कॅन से नाव पयले 2 दीस तो ताणें बरें वाजयलें आनी तिसरे दिसा ही भयण आयली आनी ते आदी सान पापाक आमची सिस्टर एमी शी इज प्लेईंग वेन शी वॉज 17 years old सो इन बॉम्बे दॅट टायम सो शी ऑल्सो प्लेज द कीबोर्ड पूण आतां जेन्ना ती आयली आनी तिणेन कीबोर्ड पळयलो आनी हांवूय हा तितून इनवॉल्व ब्रदर
हांव बरें भागीदार आहा तितून ताका पुश करून करून फुडें घालून कीबोर्ड आहा तूं वाजय म्हाजो इक्वल भाग आहा तितून which brother Julia did not know. I also pushed her. Keyboard, tu वाजय. So, तेणेंतो ब्रेकाच्या टायमार she started to get that feel. ते टच करून गमोंक जाय न्हय वाजोवंक वो डिफरंट कायंड तेचो डिफरंट आहा म्हणटा वो डिफरंट आहा सो तेणेन तो फील करून कितें करून तें केलें आतां तुमी चिंता वो भाव हिंगा बसला तें टुंग जालें थिंगा पुरो भाव गमले हो म्हजो कीबोर्ड कोण तरी वाजयता बरें हा जालो ब्रेक घेवंक ना न्हय गेल्लें शिकेम Brother Joshli had come? Okay. So permission gele. So because he took permission, he is nice. You know his heart condition? That you don't know, right? That only God knows. We see outer action. No, heart condition is also good. I can say little bit here and there. Okay, so keyboard permission gele. Okay, permission gele. Brother an okay म्हणले कसो ना म्हणूंक जाता ना न्हय देवाच्या राज्याक न्हय भयण आयल्या प्ले करून प्ले केले वाजयले एक दीस गेलो आतां भाव चित्ता न्हय आतां पळयात हे कित्याक म्हाका उडास आयलो होली स्पिरीट ओन्ली रिमायंडेड जेन्ना प्रुनींग जाता न्हय हे भाशेचें प्रुनींग जाता येस नो ब्रदर सो इन अ वे आय बिलीव दॅट वॉज प्रुनींग वॉट इज हॅपनिंग इन दॅट मंथ येस नो आतां बेणप आतां ताका फळां नासलीं आसा न्हय फळां दिता काय बरी फळां तेची देवाचें उतर तो दिता जाय ते देवाच्या राज्याचें कार्य तो करता जें आमकां कोणाकूच दिश्टी पडना तो फोनाचेर ती सगळीं कामां करता येसो नो नॉट जस्ट इन गोवा ही इज कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड खंय लोक ताका कॉल मारून तो फोनाचेर मिनिस्ट्री करता हे देवाच्या राज्याक फळां उत्पन्न करप ना सो फळां हा आतां फळां कोणाक प्रुनींग कोणाक जाता एवरी ब्रांच दॅट डज बेर फ्रूट ही प्रुन्स आतां ऑक्टोबरान कितें जालें हांगासर ऑक्टोबरान पयलो दीस जालो भावाच्या मनान येयलें कितें एकूच दिसाक दुसरो दीस येयलो सकाळचो तो वाजयतालो न्हय सो दुसरे दिसा सकाळीं ताका कोण आपयना तुमी आसता आमी आमकां दवरून पळोवया तेजे दीस इज युअर बॅग न्हू हें तुजें बॅग न्हय हें आतां कोणें एक दीस एकूच दिसाक दी म्हूण गेलें आनी दुसऱ्या दिसा पासून हाडून दिना पूण घेवन उजार करून तुज्या कुशीक बसता हाव डू यू फील अरे रे मातशें पासून दिवपाक ना सर गोडे कोणें म्हणे एका दिसाक दी गो बरें दिसता मातशें यूज कोता टेक युअर मनी टेक युअर एवरीथींग गीव बॅग ओनली सी गॉट युअर आन्सर एंड नाव यू आर लाफिंग एट ब्रदर जुलियो सी पयलो दीस गेलो न्हय आतां भावाच्या तकलेन कितें आयच्या दिसाक गोडेक जालें तें सो नेक्स्ट डे सकाळीं आनी ताका कोणी सेकंड मनीस कोणी तो काडून बसयता ओके आतां तो बसला आनी तो आतां वेटींग करून आहा सपोज ओके आतां म्हाका हात लावन सांगतली सिस्टर नाल्यार ब्रदर जॉर्जली ब्रदर कम पियानो इज रेडी कोण आपयना दुसरो दीस कोण सांगना कांयच सांगना आपयना आनी सांगोय ना बाबा आयजूय तेंच वाजयता म्हूण आं यू रिमेंबर रायट तेच सांगता सो मागीर दुसरोय कोणाचो वो पियानो ब्रदराचो नॉट लायक दॅट सो ना आय एम शेअरिंग हीज हार्ट एट दॅट मुमेंट तेजें मायंड कशें प्ले जावंक लागलें सोयतान कसो येता आनी कशें तेणेन ते सोयतानाच्या चिंतनाचेर जोयत वेलें देवाच्या उतरान सो प्रुनींग सगल्यांचें जातलें थॉट सगल्यांक येतले बट ब्रदर वील शेअर तेणें त्या टायमार हेचेर कशें झूज वेलें कशें जोयत वेलें हालेलुया सो दुसरोय दीस आयलो दुसरे दिसाय ताका आपयना आख्खो दीस काबार जालो कोण कांय सांगोय ना आनी आमी म्हूण ना कोण वचोन ताका सांगोंक ना ब्रदर ते वाजयतले थोडे दीस ताका पयलो समाधान करूंकूच ना कोणें सो तो आशेन आतां तिसरेय दिसा रावता कोणूच आपयना आनी सांगोय ना बाबा आयच्याय दिसा तेंच वाजयता म्हूण आमी कोणें तें चिंतोवंकूच ना आनी आमी त्या टायमार हांव आतां चिंता मे बी आमच्या तकलेन तें येवंक ना कित्याक गॉड वॉन्टेड टू प्रून हीम इन दॅट एरिया येस नो ब्रदर
एंड इट इज ऑन पर्पज नाल्यार अदरवायज आमी ताका सगळें सांगता पळय. लास्ट टायमाक तेजें मातशें कितें सायडीक कितें आसलेलें, सो जॉर्जली वचून ताका विचारलें, ब्रदर सो एंड सो थिंग इज देर, कॅन आय फिक्स इट? ही सेड येस. सो आमी ताका सगळें सांगता वचून, पूण त्या मंथान ताका कोणेंच कांयच सांगोंक ना. एक्चुअली आमी सांगोंक जाय आसलें नाका, बट गॉड डीड नॉट लेट अस टू गो एंड स्पीक टू हिम बिकॉज गॉड वॉज डुईंग समथींग एल्स इन हीज लायफ. समजता? भेणपाचें काम ताज्या जिवितांत चालू आहलें की आमी कोणूच वचोन ताका कांयच सांगना आनी ताज्या भितर सगळें शिस्ता जेवण. ओके, तकलेन सगळें चलता. 1 दीस जालो, 2 दीस जालो, 3 दीस जालो, लास्ट डे आयलो, कांयच ना. त्या टायमार तुमी चिंता ह्या भावाच्या मनान कितें जावंक फावो. ही भयण म्हणटा तेज्या स्वातीचेर आपूण आसलें दिवचेंच नासलें बॅगूत. येस नो? आनी दीस इज समथींग. No, that is okay. But somebody at least should have gone to him and tell him, no? आमी तेंय सांगोंक ना. आमी ताका कांयच सांगोंक ना. तो थिंगा बसून आहा आनी आतां तकलेन सगळें तेजें चलता. आतां आयज हांव चिंता ह्या प्रुनिंगाक लागून म्हाका उडास आयलो तो इन्सिडंट. एंड आय बिलीव इट्स द होली स्पिरीट आमकां समजुणी मेळपाक हाचेर. आतां ब्रदराच्या मनान त्या टायमार कितें अशें आयलें? तिसरे दिसा, दुसरे दिसा, तिसरे दिसा, चवथे दिसा. ब्रदर जुलियो, पयली सुवातेर जेन्ना दुसरो दीस येयलो, ओके, पयले दिसाचे खबर सोड, ओके, दुसऱ्या दीस येयलो, थॉट कितें येता जाण तूं? आरे तो पियानो तुगेलो रे, तो पियानो तुगेलो आनी तुका एक हें येयल्या हिंगा प्ले करपा देवाची मोहिमा. ओके, आतां थॉट कोण हाडटा? हो सैतान न्हू. ओके, थॉट सैतानालो. म्हाका कळ्ळो थॉट सैतानागे म्हूण. हांवें तेजें कितें म्हळें? पियानो मुगेनो. पियानो म्हाका देवान दिला. तेजे पयशे पासून मुगेनो. ते सगळे म्हाका देवान दिले. ते पियानो पडटालो 1 लाख, नियरली 90 to 92,000 देवानी दिल्ले. सो पियानो हांवें मुगे म्हणपा जायना, तितून मुगे कांय ना. थँक्यू जिजस. सो हे थॉटाचे हांवें म्हळें ना, पियानो एक्चुअली म्हाका क्वेश्चन होली स्पिरिटान केलो, पियानो हाडून तुका पयशे कोण दिल्ले? हांवें म्हळें जेजू पवित्र आत्म्या हें सगळें तुवें दिल्लें. सो येस, म्हाका आनी कसलो अधिकार ना थिंगा पियानो मुगे म्हणपाक. सो हांव वो जावं हांव प्ले करूं वो आनी कोण प्ले करूं, तो तुजी मोहिमा दिता. थँक्यू जिजस. सो आनी कितें क्वेश्चन सिस्टर? या टेल मी. No, she plays. She plays. Question तेजोय ना. It's not about her. प्रश्न तेजो ना. आमी कितें शिंगता? ह्या टायमार भावाक थॉट आयले आनी त्या टायमार फॉर सम टायम हे थॉट्सान जेन्ना तो आहलो, आतां तेजो रिस्पॉन्स त्या थॉटाक कसो दिलो तो ताजें डिसिजन. करेक्ट न्हय? ही चूज्ड इट. ताका जाय जाल्यार तेज्यान म्हणोंक जाता आसलेलें आजून पर्यंत ताणें दिवंक ना. हे जायती चिंतना येवंक कंटिन्यू जाता आसलेली. येस नो? कंटिन्यू जाता. एंड वेन ही शेड विथ मी इट स्टेड फॉर सम टायम. मातसो वेळ ती उरली. ही चिंतना येता ती रोखडी वचना. ही सेड इट फास्ट. तेणें आतां तें शेअर केलें, पूण ही चिंतना रोखडी वचोंक ना. इट स्टेड. कित्याक तें तुज्या भितर प्ले जाता आनी हें जेन्ना प्ले जाता, इट इज आर रिस्पॉन्स टू दॅट थॉट. वॉट आर यू गोइंग टू से? आतां त्या टायमार भाव स्वत जाणा हें देणें देवा गेलें. करेक्ट? हो गिफ्ट देवान पियानो म्हाका देवान दिला. इवन तेजें मोल जें आहा तें पर्यान देवान फारीक केलां. सो हें तें वाजोवंक, हांव वाजोवंक, वो आनी कोण यो वाजोवंक. हें वाजयता कोणाक? देवाच्या राजाक, देवाचे मोहिमेक.
ह्या चिंतनांक ताणें ही उतरां ताणें जेन्ना उचारणी केली, ह्या उतरांक ताणें पयलो वयलो जागो दिलो, तेन्नाच त्या वायट चिंतनांनी ताका सोडले. हालेलुया. आं आं कितें थॉट्स हय थॉट्स तुका दिसो तुका ना दिसो थॉट्स सगल्यांक हा थॉट्स सगल्यांक हा ना ते सगल्यांक हा बाबा तो तो तेजो सारको पार्टनर यू कॅनॉट सेपरेट हिम एंड द ऑर्गन यू कॅनॉट सेपरेट देम दे आर वन कळ्ळें तुका बिकॉज दिसोना पळय तो मेन पॉयंट आहा सो तो ऑर्गन म्हणल्यार तेजो दे आर बोथ वन तो तेजो सारको एक फ्रेंड असो न्हय बेस्टाक इन बेस्ट दे आर वन लायक हाव चाव पयल्या तुमी पयलें उदक आसता मागीर तातूंत तूं कितें घालता टी बॅग व्हेरी गुड यू सेड टी बॅग घायल्या उपरांत टी बॅगांच्यान कितें आयलें उदकाक कलर येयलो आतां तूं टी बॅग काड कलर वयतलो तुज्यान आतां सेपरेट करूंक जाता आं तो कलर टी आनी तो कलर जॉयंट आहा पळय तो कीबोर्ड आनी तो यू कॅनॉट सेपरेट देम समजलें सो दिसो ना दिसो दे आर वन तांकां दोशी करूंक जायना सो त्या ऑर्गनाचेर ताका टेस्टींग आयलें वॉट आय एम टिचींग इज दॅट पळयतो आमकां कितें शिकयता तो तें जे भाशेन तूं एक चाव उदक आनी ते टी चायेचो पाल्याचो कलर तूं दोशी करूंक जायना एक पाटी जाल्या उपरांत तशें तूं भावाक आनी ते एका सेपरेट करूंक जायना सो त्या वस्तूचेर ब्रदर यू लव युअर ऑर्गन व्हेरी मच रायट आं आतां तो त्या ऑर्गनाचो इतलो मोग करता करेक्ट सारको पार्टनर त्या ऑर्गनाचेरूच ताका टेस्टींग आयलें प्रुनींग जालें पूण त्या प्रुनींग देवान कित्याक केलें कित्याक ताका आनीक चडान चड फळां येवपा पासत सो आतां हेच्या मुखार कीबोर्ड कोणीय वाजो आनी तो हेडसेट जावं तें कितें टायपिंगाचो कीबोर्ड तो पासून कोणी घेवन गेलो ताका फरक पडचो ना कित्याक गॉड हॅज प्रूव्ड हिम इन दॅट एरिया आर यू अंडरस्टँडींग सो हे भाशेन आमच्यो मोलादीक वस्तू केन्नाय आमच्यो आसता तेचेर पासून आमकां आमच्यो सारक्यो व्हेरी क्लोज मोलादीक वस्तू तुज्यान लेट गो करूंक जायना आमी त्यो दुसऱ्याक दिवंक आमकां जायना त्या वस्तूंचेर पासून आमकां टेस्टींग येवंक जाता हालेलुया थँक यू जीसस ओके लेट अस कंटिन्यू नाव दिस टीचिंग एवरी ब्रांच इन मी दॅट डज नॉट बेर फ्रूट ही टेक्स अवे एंड एवरी ब्रांच दॅट डज बेर फ्रूट ही प्रून्स दॅट इट मे बेर मोर फ्रूट देवाचें काळीज आमच्या सोवे आमच्या पासत सो दॅट आमी चड आनी चड फळां दिता तशीं हालेलुया हें उगडास तोरात सो आमकांय जाय आमकां चड आनी चड फळां आयलोलीं करेक्ट दुसऱ्या वर्दान तूं हेंय मनान दवर तें तर जाता प्रुनींग आसतलें टेस्टींग आसतलें कोश्ट आसतले त्रास आसतले कोणेनूच केन्नाच म्हणचें न्हय हें म्हाका त्रास कित्याक म्हणचें न्हय जरी तर आमी समजता आनी आमकां जाय आमकां आनीक फळां आयलोलीं आमी म्हणचें न्हय की आमकां त्रास कित्याक त्रास आमच्या जिविताक आसा पूण देवाचें उतर आनी देवाची बासावणी आमकां सांगता आमकां ट्रबल्स वील बी मेनी ऑफ द रायचस बट गॉड डिलिवर्स देम आउट ऑफ ऑल आमचे कोश त्रास जायते आसतलेच पूण देव आमकां निवारता सगल्या आमच्या त्रासांतल्यान Psalms 34 says that आमचे नितिवन मनशाचे जायते त्रास आसतले पूण ते सगळ्या त्रासांतल्यान देव आमकां निवारता हालेलुया सो त्रास आयले म्हूण भिरांतीन बोरया नाका कोश्ट येता म्हूण तो प्रेशर घेवन आमी त्या प्रेशरान रावया नाका पूण सोजमोया की देव आमकां एके भाशेन बेंडटा ह्या त्रासा उदेशी कोश्टा उदेशी कित्याक तेचो हेतू जावन आसा की आमकां चड आनी चड फळां येवपाक हालेलुया आतां जेन्ना आमकां गमन आयलें की आमचेर जेन्ना दबाव येता प्रेशर येता कसले कोश त्रास येता हें एक प्रुनिंगाचें काम म्हणून तर तूं मानून घेता तुज्या तकलेन तूं संतोश भरीत आसतलो कित्याक हें कार्य जाल्या उपरांत चड आनी चड फळां म्हाका येसो न्हू हो संतोशाची गजाल न्हय फळ आतां एका झाडाक 1-2 फ्रूट येता तुमी खुशाल तुमच्या झाडांक पळोवन तुमगेर माड आहात माड पळयतात तुमी वयर तकली वयर करून आनी शेल्याक 2-3 बोणकां येयल्या कांय ना खुशाल काय तुमकां
आनी माड चारूय वद्दां सारको बरो ना कितें जातलें तुमकां खुशाल. सो तुमकांय जेन्ना फळां सारकी अशी माड नाल्ला भशेन भरोन येतली देव कितलो खुशाल. आनी तुमी 1-2 फळ घेवन आहा देवाक कितें सांग फावो सारकें न्हय. तुमच्या घराक फळां येता ती पळोवंक तुमकां बरी उर्बा आहा पूण आमकां फळां येता ती पळोवंक आमकां उर्बा ना आसूंक जाय. आनी ही फळां ओतम्याची सासणांक तोखतात तसली. नाल्ल आयज आहा फाल्यां ना जेसो न्हू ते काडल्या उपरांत मागीर आनी येता तेन्ना आमची दिसा दिसपट्टी ही फळां आमकां आसूंक जाय. जी जावन आसा एकामेकाच्या मोगान. काल आमी एक स्क्रिप्चर पळयला जेजूचो एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला. देवाचो मोगूच तर आमी अणभवंक ना स्विकारूंक ना एकामेकाचो आनी मोग जातलो मागीर बॅग दितेली हांव दिना. प्रेज गॉड. ओके नेक्स्ट वर्स. समजलें न्हय जेन्ना हें प्रुनींग आमी भावाचें उदाहरण घेतलां ताचेर प्रुनींग जातलें त्रास येतले कोश्ट येतले प्रेशर येतलो हेरां कडल्यान सारकें तुमच्या जिवितान कोण कोण तुमकां प्रेशर दितलो त्या प्रेशरांतल्यान एक समजोंक जाय यू आर मुवींग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल जोरी तर तूं सोंसणीकायेन चलता तेन्ना. हालेलुया. नाव already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. कितें म्हणटा जेजू म्हजे सोवे रिगोन रावात आनी हांव तुमचे सोवे. आनी जे भाशेन एक फांटो फळां दिवंक शेकोना ते यू नो बाय इट सेल्फ एक फांट्याक बेश्टीच फळां येवंक जायना जो पर्यंत तो ते दाखवेलीन रिगोन रावना तेच भाशेन तुमी जो पर्यंत म्हज्या सोवे रिगोन रावना तो पर्यंत तुमकां फळ येवंक जायना. सो जेजू सोवे रिगोन रावचें आमकां भोव गरजेचें. पूण तूं तो रिगोन रावता म्हणटा तुका फळां दिसती पडना. पयली वर्स आमी कितें पळयलां दुसरी ही टेक्स इट अवे. आनी ज्या फांट्याक चड फळां येता त्या फांट्याक तो बेंडटा. हालेलुया. आनी हें बेंडपाचें काम जाता तेन्ना उगडास तोरात काळजाक तुमकां जाय तो एक प्रेशर दिसती पडटलो बायल्यान. आतां पासून तुमकां बसोन प्रेशर दिसता आसतलो तुमच्या जिवितान वय वो ना. प्रेशर फाटल्यान आहा डिस्ट्रॅक्ट जायनाका तुमी कसलें या येस ब्रदर. प्रेज गॉड. सो कसलोय आमचेर दबाव येवनी कोणाय कडल्यान आमकां प्रेशर येवनी आमचें ध्यान मन आसचें जेजूचेर. जेजूचेर ध्यान मन आसचें म्हणल्यार ताच्या उतराचेर ध्यान मन. ताच्या उतराचेर ध्यान मन म्हणल्यार तेजी आज्ञांचेर ध्यान मन. आनी तेजी आज्ञा जावन आसा काल आमी पयला एकामेकाक बोगसणे दिवन एकामेकाचो मोग करून वायट करतल्यांक वायट करचें न्हय पूण बरें करून ही जावन आसा जेजूची आमकां आज्ञा. सो ही आज्ञा आमी राखपाक सांबाळपाक देवान आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिला. आनी जेन्ना तूं तेजो सांबाळ करता तुका चड आनी चड फळां येता. आनी तूं जेन्ना जेजू सोबे रावता तूं तुज्या वस्तोगी न्हय पूण जेजू वस्तोगी आमी ही फळां उत्पन्न करता. कॅन यू गो डावन. फिफ्थ वर्स. आतां जेजू म्हणटा हांव जावन आसा आय एम द वायन. हांव जावन आसा दाखवेल आनी तुमी जावन आसा फांटे. आनी जो कोण म्हज्या सोवे रावता आनी हांव तांचे सोवे he it is that bear much fruit, for apart from me you can do nothing. Okay, if anyone does not abide in me he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. ये एक कोंकणीन वास सोवी वोल्ड. म्हजे सोवे रिगून रावनात सगळीं ती. आयकात. म्हजे सोवे रिगून रावनात ती एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारकी सुकतात. असले फांटे जमा करतात आनीक उज्यान उडयतात आनीक ते लासतात. आयकलें. जे फांटे जेजू सोवे रिगोन रावना ते कातरून उडयता ते सुकतात आनी तेजो निमाणो परिणाम कितें उज्यान उडयता लासून उडोवप. पूण इफ यू अबायड इन मी. आतां फांटे जे रिगोन ना तेजी परिस्थिती कितें जातली सोवी वळ आमकां सांगता. पूण जो कोण म्हज्या सोवे रिगोन आहा आनी म्हजे उतर तांचे सोवे आतां ही 7वी वळ आमकां म्हणटा की आतां तूं तुका जाय तें माग
आनी ते तुका घडटले. पूण तूं जेन्ना जेजू सवे रिगोन रावता तुजें मन कोणा सारकेचें जातलें? तुजें काळीज कोणा सारकेचें जातलें? तुजो आवंडो कोणा सारकेचो आसतलो? तुजी आतां मागणें देवा लागीं कोणा सारकेचें आसतलें? जेजू सारकें. आनी आतां जेन्ना तूं रिगोन रावता तुजें मागणें जेजू सारकें, जें देवाच्या उतरा प्रमाणें, आनी आतां तूं उतरा प्रमाणें मागशी तें तुका घडटलें. हालेलुया. गो टू द नेक्स्ट वर्स. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so prove to be my disciple. By this my Father is glorified. तूं जेन्ना म्हज्या सोवे रिगोन हा, म्हजें उतर जेन्ना तुज्या सोवे रिगोन आसतलें, आतां तूं जाय तें माग आनी तें तुका घडटलें. आनी ह्या पोरी म्हजो बापूय मोहिमेंत येता. कोंकणीन वाच तें 8th वर्स. या तुमी सुबान फळां दिवची आनीक म्हजें शीस तुमी जावचे, हातून म्हज्या बापाक मोहिमा मेळटा. बापाक मोहिमा केन्ना मेळटा? रिगून आनी वाच वाच परत्यान वाच ते 8वी वळ. तुमी सुबान फळां दिवची तुमी सुबाम फळां दिवची, ते बापाक मोहिमा हाडटा. आमी कितें करचें? फर्स्ट पार्ट रिगोन रावचें. रिगोन रावल्या उपरांत आमी फळां दिवची. फळां दिवची, ही फळां बापाक मोहिमा हाडटा. आयकात बापाक मोहिमा कशी येता. बापाक मोहिमा आमी कशी हाडटली, ताका लागून ते सुरवातेक बरयलां की आमी बाप आमकां प्रुनींग करता. कित्याक? प्रुनींग केल्या उपरांत, बेंडल्या उपरांत चड आनी चड फळां जातलीं, आनी फळां जेन्ना आयल्या उपरांत बापाक मोहिमा मेळटा. सो आमकां जाय वो नाका बापाक मोहिमा हाडलोली. आमच्या जिविताचो हेतू कितें? आमी आमकांच मोहिमा हाडूंक सोदता बरेंपण. आमकां जाय दुसऱ्यांनी आमकां बरें म्हणलेलें, दुसऱ्याक बरें दिसता तशें आमी करूंक सोदता, बिकॉज आमी दुसऱ्याचे नदरेन उंच रावंक सोदता. येसो न्हू? संवसार कसो चलता? देवाचे नदरेन ना आमचे सरभोंवतीच्या लोकांचे नदरेन? सो तुजो उजवो हात कितें करता? दाव्याक कळचें न्हय, दाव्याक करता तें उजव्याक कळचें न्हय. पूण आमी जेन्ना कितें बरें करता आमकां जायवू नाका सगल्यांक गमलेलें. सगल्यांक गमोंक जाय कितें केलां तें. येसो न्हू? दाया हातीन दिता तें उजव्या हातीक न्हय, संवसाराक गमोंक जाय कितें दिलां तें हांवें. येसो न्हू? हांव बरें म्हूण सगळे सोबे माजार लोकांक गमोंक जाय. मोहिमा कोणाक? देवाको म्हाका. पूण हांव देवान आमकां रोचल्या कोणाक मोहिमा हाडूंक? आपल्याक, बापाक. वयवो ना? आनी तेका मोहिमा केन्ना येता? जेन्ना सुबाम फळां. वाच ते पुतान प्लीज. तुमी सुबान फळां दिवची आनीक म्हजें शीस तुमी जावचे, हातून म्हज्या बापाक मोहिमा मेळटा. सुबाम फळां दिवची आनी म्हजें शीस तुमी जावचे, हे बापाक मोहिमा. शीस म्हणल्यार कोण? डिसायपल म्हणल्यार डिसायपल म्हणल्यार डिसायपल्स म्हणल्यार हो सेम. मागीर आन्सर दिवंक ना. डिसायपल म्हणल्यार कोण? Disciple means student. Yes, brother, say no. One who becomes like master. Disciple म्हणल्यार तांकां मास्टर आहा आनी ते स्टुडंट, आनी मास्टर तांकां जे कितें शिकयता आनी आतां तेंचो मोटीव त्या आपल्या मास्टरा भाशेन जावचे. कितें म्हणटा ताका? शिक्षक. शिक्षक म्हणटा. डिसायपल म्हणल्यार ते एक स्टुडंट्स जे आपल्या मास्टरा कडल्यान शिकता आनी शिकोन आपूण मागीर तेंच करता. हालेलुया. समजलें? डिसायपल म्हणल्यार ते स्टुडंट्स आपलो मास्टर. आतां जेजू तेंचो कोण आसलो? डिसायपलांचो शिसांचो शीस ते मास्टर आसलो आनी ताणें तांकां शिकयलें आनी जेजून जें शिकयलां तेंच तांणी केलें आनी ते जे करूंक लागले आयज पुस्तकांनी तें पळोवन आमी तेंच कोता. येसो न्हू? जाल्यार आमी आतां कोण जालीं? शीस जालीं ना? डिसायपल्स जाले ना? दॅट इज द लेटर पार्ट. दॅट इज द लेटर पार्ट. पूण हे शीस जेजू कोणाची कितें खबर उलयता हांगा? यू वील बी माय डिसायपल्स. इट्स रिलेटेड टू दीस स्क्रिप्चर.
हांगा डिसायपलाची खबर करता न्हय. सो जेजू उतर हांगा जेजू कितें म्हणटा ह्या स्क्रिप्चरान कितें म्हणटा, तुमी सुबाम फळां दिवची आनी तुमी म्हजे शीस जावचे, ह्यो वस्तू बापाक महिमा दिता. ह्यो वस्तू बापाक महिमा हाडटा. हालेलुया. आतां जेजूचे शीस जावप म्हणल्यार जेजून जें आमकां शिकयलां त्या शिक्षका प्रमाणे आमी ताजो पाटलाव करचो आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचे ताजे पावलान पावल घालून आमी चलचें. जेजू आमच्या मुखार चलता, आमचो शिकोंडार मास्टर रायट. आनी जेजूचे जे फूटप्रिंट आहा तितून पांय घालून आमी तशेंच तेजे सारकी आमी चलची. जेन्ना आमी तशीं चलतलीं आमी तेजे कोण जाता, डिसायपल्स जाता, शीस जाता. येस नो. आनी जेन्ना आमी ताजे शीस जाता, तो शिकयता ते प्रमाणे, ताणें शिकयला ते प्रमाणे चलोन देवाक आमी महिमा हाडटा. हालेलुया. वो आमच्या जिविताचो हेतू जावंक जाय, मोटीव जावंक जाय. देवाक हांव कशे भशेन महिमा हाडूं. एवरी डे सदां कालाचें म्हजें मागणें आसचें, बापाक आमी मागणें अशें करचें, बापा आयच्या दिसाक म्हाका तूं एक संदी दी, एक ऑपॉर्च्युनिटी दी, म्हाका तूं एक कसलें कार्य दी की हांव तुका महिमा हाडूंक. वय ना. हें जावंक जाय आमचें दिसपट्ट्याचें मागणें. पूण आमी सकाळीं उठतात, आमी सगल्यो हेर वस्तू संवसारी मागता, हें तें ही भलायकी ती भलायकी सगळें मागता. हांव ना म्हणना, पूण पयलें मागचें हांव तुका महिमा कशी हाडूं. तुज्या राज्याक हांव कसो वावर करूं. तुज्या राज्याचें कार्य फुडें व्हरूंक तूं म्हाका जाणवायेन भर. तुज्या राज्याक हांव तुका महिमा हाडूंक तूं म्हाका वाट दाखय. Jesus, what did I say? The prayer you are saying? Okay. I did not plan it and said it, I just said it. Praise God. Okay, prayer oshe jaunche. Every day we need to pray to God that how will I bring, give me an opportunity to bring glory and honor to your name. I said it, no? Correct? Yeah. Koshe bhashen हांव तुका महिमा हाडूंक. Okay? हें जावंक जाय आमचें मागणें. How give me that opportunity मागोंक जाय आमी. एक opportunity जावं एक कसलें कार्य सोयग मागोंक जाय. कसलें कार्य means इंग्लिशीन कितें म्हणटा ब्रदर? कार्य करपाक. Work, to do something, some work to do. कार्य म्हणल्यार वय दीत रावंक जाय. ही सगळी कार्य दुसऱ्याच्या जिवितान बरेपण हाडूंक. कोणीय तुका टू गिव यू समवन. सी, देर आर मेनी पीपल बिफोर युअर आयज, बट यू डोंट नो which person God wants you to go to. Yes or no? Maybe there are 20 people. Out of 20, God wants you to go to particular someone which you don't know. So you need to pray, Holy Spirit, guide me and show me that person, show me that family to whom you want me to go. गरजेवन कोण हा, तुका कोणा सोरशी हांव गेलोलो जाय. येस ओ नो? दॅट शूड बी अ प्रेयर. हे भाशेन आमी मागोंक जाय. तूं कोणा सोरशी वचोंक सोदताय त्या मनशा सोरशी तूं म्हाका पावय. कित्याक सगल्यो जमीन तयार ना, आनी जी माती तयार ना ते मातयेंत तुवें बी घातले उपयोग आहा ना. सो 20 जाणां भितर सगली माती तयार आसची ना. खंयची माती तयार आसा त्या मातयेर वचोन तूं बी घालूंक देवान तुका वेंचून काडला. सो आमचें मागणें आसूंक जाय ते भाशेन. जेजू, तूं म्हाका पावय त्या मनशा लागीं ज्या मनशा लागीं तूं वचोंक आयज तयार आसा. आयज खंयची माती तयार आसा तूं पावय म्हाका ते सुवातीचेर. आनी हेर सगल्यो वस्तू वील बी एडेड अन टू यू, वॉट एवर यू नीड. दीस शूड बी अ प्रेयर. एक आमच्या मागण्यांक एक पॅटर्न आमी करूंक जाय, एक सिस्टम आमी दवरूंक जाय. आमी सगळे मिक्स भाजी करून घालतात. येसो न्हू? आमी सगळे घरचे मागणे, फॅमिलीचे मागणे, सगळे करूंक जाय. हांव ना म्हणना, बट फर्स्ट थींग आमी पळोवंक जाय तेज्या नांवांक आमी महिमा हाडूंक. ती फळां आमी उत्पन्न करूंक. घडीक म्हज्या काळजाक शांती ना, घडीक म्हज्या काळजान हांव सारको डिस्टर्ब आहा आनी मागणें मागता म्हज्या फॅमिलीक बरेंपण दी, म्हाका पेकोवणी दी, सगलें दी. काळजान सगली भिरांत बरो ना. हें मागणें पावोन जातलें? पयले सुवातेर लेट युअर पीस बी इन माय हार्ट लॉर्ड. I need you right now. Hebrews 4:16 says, in the time of need, come to the throne of grace.
तुझ्या गरजेवंताच्या वेळार, तुझ्या आकांताच्या वेळार तूं यो बापा सरशी, त्याच्या कृपेच्या खाला, त्याच्या कृपेच्या खाला तूं यो तुझ्या गरजेवंताच्या टायमार. पूण 4:16 या सो जेन्ना आमकां गरज आहा, जेन्ना आमी ओस्कोत आहा इन युअर विकनेसीस, इन द टायम ऑफ युअर नीड, तुज्या गरजेच्या वेळार, ओस्कोतकायेच्या वेळार, तुज्या आकांताच्या वेळार तूं यो बापा सरशी ताच्या हाजीरपणान. तो आमकां रावता. पूण आमी काळजाक समाधान घेवंक पयलें सोदिना, पूण हेर वस्तू आमकां जालेल्यो पयल्यो जाय. द फर्स्ट थिंग, काळजाक समाधान, काळजाक शांती, मनाक शांती, सोंसणीकाय, संतोष बापाचो. येस नो, पयलो पीस जाय. करेक्ट. आतां धर तूं हजबंड एंड वायफ आहा आनी तुजें आनी घोवाचें मातशें केस्तांव जालां, आनी केस्तांव जालेलें आसतना तूं म्हणटा म्हाका हें जाय तें जाय तें जाय वचून मागतली आमी? केस्तांव पयलें सॉल्व जावंक जाय. सो काळी शांतेन ना, काळी सगळें धडबडलेलें आहा, तूं बाबा कडेन वयता म्हाका पेखवणी दी, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी. येस नो. एक फ्रेंड आहा तुमच्या दोगांयचें पेटलेलें आहा, केस्तांव जालोलें आहा, तूं त्या फ्रेंडाक सगळें तुजें बरेंपण सांगपाक त्या टायमार रेडी जाता काय पयलें रिजॉल्व जावंक जाय, सॉर्ट आवट जावंक जाय. सॉर्ट आवट जालें मागीर यू कॅन स्पीक रायट. काळजां सगळें उचामळाय आहा काळीज परिस्थितीक लागून, आनी तूं देवा कडेन सगळ्यो गरजेच्यो वस्तू मागता. देव तयार आसा दिवंक, आनी देवान ऑलरेडी दिलां. गॉड हॅज ऑलरेडी ब्लेस्ड अस. एक्चुअली आमी मागपाक पासून गरज ना, म्हाका हें दी तें दी तें दी. फकत आमी उच्चारणी करूंक जाय, जेजू तुवें दिलां तुका हांव वार्गां दितां, आनी हांव भावार्थान स्विकारतां तुवें दिलां तें. यू डोंट हॅव टू से गॉड गिव मी हिलींग, गॉड गिव मी दीस, गॉड गिव मी दॅट, एंड गॉड सेज इट इज फिनिश्ड, इट इज डन, आय हॅव गिवन यू, रिसीव इट बाय फेथ. देव म्हणटा हांवें दिलां, म्हज्या पुता उद्देशी तुमकां सगळें दिलां. आय हॅव ब्लेस्ड यू वीथ ऑल द ब्लेसिंग्स. जस्ट बिलीव इट, claim it, declare it and receive it. Yes or no? And जेन्ना आमकां गमलें देवान ऑलरेडी दिलां, काळीज उचामळ आसतलें? उचामळ काळीज केन्ना जाता? दीत काय ना दीत? आयज दिता काय फाल्यां दिता? काय आयन पयलें रातभर जागे रावन, जागरण करून, मागणें करून, दिमेर पडोन, दोपरांनी रावल्यारूच तो दितलो दिसता मागीर. God has already done it. Jesus has already finished it. Whatever is our need to live in this earth, Jesus has done it. आमची कितें गरज आहा ह्या संवसारान आमी जिवपाक, कसल्योय संवसारीक गरजो जेजून ऑलरेडी आमकां प्रोवायड केलां. ओत्मीक वाठारान आहा, सोत मानात, उच्चारणी करात, आनी तें तुका घडोवन येतलें. Whatsoever you desire, when you pray, you believe it, that you have received it, and it will be done. Is it difficult prayer? देवान दिलां तें कितलें सोंपें करून दिलां, पूण आमकां डिफिकल्ट जाता केन्ना? जेन्ना आमकां दिसती पडना. डिफिकल्ट जाता केन्ना? जेन्ना आमकां पयलीं पोवंक जाय, मागीर हांव सोत मानतलें. जेन्ना आमकां पयलें दिसती पडोन येना, धर आमी कश्टवता आमच्या जिवितान, कोश्ट म्हाका दिसती पडटा, उतर कशें सोत दिसतलें. येस नो? कित्याक कोश्टांक आमी उतराकीन व्हडलें मावंटन करून दवरलां. पूण देव मावंटनाकीन व्हडलो व्हडलो व्हरतो देव न्हय आमचो. Our God is not bigger than the mountain what we have in our life? Yes. Of course, yes. So we need to tell that mountain, my God is bigger than you. So I don't believe in you. And I command you, get out. Go and fall into the sea. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now see. By this my Father is glorified that you bear much fruit. देव मोहिमेंत येतलो जेन्ना तूं चड आनी चड फळां उत्पन्न करतलो आनी तूं प्रूव टू बी माय डिसायपल. म्हजे शीस म्हूण तुमी गमोन येतले जेन्ना तुमी चडान चड फळां तुमकां जातलीं. आनी ही चडान चड फळां जावपाक प्रुनींग, दूख जातलें मातशें काळजाक, परिस्थिती दिसती पडटली, सरावंडींग दिसती पडटली, सिट्युएशन दिसती पडटलें, जायते इश्यूज आसतले लायफान, कितें करूंक कितें नाका, लेफ्ट वचोंक रायट वचोंक, मुखार वचोंक फाटीं वचोंक, सगळें कन्फ्युजन जातलें. बट त्या टायमार ट्रस्ट इन द लॉर्ड. डू नॉट लीन ऑन युअर ओन अंडरस्टँडींग बट एक्नॉलेज हिम. सगळ्या तुज्या वाठारान तूं देवाचेर पातये,
तुज्या वॉट यू कॉल दॅट, डू नॉट ट्रस्ट इन युअर ओन अंडरस्टँडिंग. तुज्या चिंतनाचेर, तुज्या डिसिजनाचेर तूं पातयेना काय, पूण तूं देवाचेर पातये, बिकॉज ही हॅज अ परफेक्ट प्लॅन फॉर यू. आमच्या जिविताक सारको परफेक्ट प्लॅन देव आमचे सवें दवरता. हालेलुया. In Proverbs 4:20 onwards it says, तुम्ही उतराक कान दियात, उतराचेर तुम्ही पातयेयात. ते उतर आमकां जिवीत दिता, ते उतर आमच्या कुडीक भलायकी जाता. हालेलुया. Proverbs 3:5 onwards says, do not lean on your own understanding. तुमच्या चिंतनाचेर तुम्ही रावो नाका, पूण तेजेर तुम्ही पातयेयात. आणि बाय दिस माय फादर इज ग्लोरिफायड दॅट यू बेर मच फ्रूट अँड सो प्रूव्ह टू बी माय डिसायपल. आता आमी देवाचे शीश जातले जेन्ना आमी तेका रिगोन रावतले. आमकां जाय तशें करून न्हय, पूण तेका रिगोन रावन तेका जाय तशें करून. आनी तेका जाय तशें करून जेन्ना आमी रावता, तेजेर पातयेवणी धरून आमी जेन्ना रावता, भायल्यान तुका यू वील सी थिंग्स आर कन्फ्युज्ड. घुसपणी तुमकां दिसतली, तुमकां दिसतलें सगळो गोंदळ आहा म्हूण, पूण त्या टायमार बी एट रेस्ट. जेन्ना गोंदळ दिसती पडटा तुमकां भायल्यान, जाल्यार तुमकां केन्ना गोंदळ कितें जायत गाय, कितें करपाचें गाय, खंयचो मार्ग घेवपाचो गाय, खंयचें डिसिजन घेवपाचें गाय, असल्या परिस्थितीन पडल्यान तुमी खंयचें डिसिजन घेवया, कितें करया, लेफ्ट वचो रायट वचो, कितें करपाचें, कोणाक उलो मारया, कोणाचें ओपिनियन घेवया, सजेशन घेवया, एका फोन मार तेका फोन मार, जाला. मागीर तुमी एका कित्याक फोन मारना. 33:3 Jeremiah 33:3 333 गॉड्स नंबर. तुम्ही एका फोन मारता तेका फोन मारता, हो नंबर कित्याक गुणायनान. आनी तो म्हणटा कॉल ऑन टू मी एंड आय विल आन्सर यू and I will show you the things which you do not know. That means देव आमकां त्यो वस्तू दाखयता जे खबरूच ना आमकां समजोणी पासून ना, त्यो वस्तू देव आमकां दाखयतलो. केन्ना, जेन्ना तूं तेका कॉल करता तेन्ना. कॉल करप म्हणल्यार कितें, मोबायलार डायल करशा 333 मोबायलाचेर डायलिंग न्हय. पुस्तक उक्तें करात 333 Jeremiah 33:3. He says call unto me. आता तुमकां कॉल पासून करपाची गरज ना, पुस्तक डायरेक्ट ओपन करात, कित्याक नाव द वर्ड इज ओपन टू एवरीवन. स्क्रिप्चर्स बाय हार्ट आमी जाणा, बट आर वी लिव्हिंग बाय द स्क्रिप्चर्स. तुका मेळ्ळो देवाचो फोन नंबर 33:3. सांग न्हय. Okay, can you put that? We'll show to this brother. Jeremiah 33:3, God's phone number, okay? Brother wondering, तो चिंता भाव चिंता आमचो कितें उलयता ती देवाचो फोन नंबर. तो यू केम फर्स्ट टायम रायट, पयले पाट आयला पळय. देवाचो फोन नंबर आमकां मेळ्ळा, आमकां जायतो तेंप जाला मेळ्ळा, पूण केन्ना केन्ना आमी कॉल करिना ताचेर. आमकां चिंता लायन बिजी आहा, पूण लायन केन्ना बिजी ना. 33:3 brother, chapter 33:3. जायते पाटीन देवा पळय नाका लेट मी आस्क यू क्वेश्चन. जायते पाटीन तूं मागता देवा कडेन कितें प्रेयर मागणें मागता, केन्ना केन्ना तुका दिसता देव आयकत ना, सगळें घुसपणी जाता, जाला थिंगा पळय नाका, पयलीं हांव सांगता तें आयक. डोंट सी, जाला आनी चिंता देव म्हजें मागणें आयकना गाय, म्हजीं पातकां चोड आहा गाय, देव म्हाका फोन घेना. सिस्टर वेट नो, आर यू टॉकिंग टू ब्रदर एंटनी. ओके, आयक न्हू. सो जेन्ना तुका अशें चिंतना आयल्या कितले फाटी मागलें देव आयकना, अशें दिसता म्हजें मागणें देवा कडेन पावना गाय, हे सोनू कितें पुणी आडकोळ आहा, अशें जाता. बेजारसाण येता. व्हेरी गूड, हें जाता, म्हाकाय जातालें पयलें, केन्ना केन्नाय आतांय जाता, बट इमिडिएटली मागीर हांव सिद्धिदान येता. हे सोनू बेजार आतां पासून आमकां येता. केन्ना केन्ना आमी फ्रूट आहा पासून जाल्यार प्रुनिंगाचें आमचें जाता मोदें, बट तेन्ना मागीर आमी जाता बेजारा येता. केन्ना कितलो तेंप पासून कितलें म्हूण जालें, तेजें जाता हेजें जाता, इट बिकम्स टू मच. एंड वेन इट बिकम्स टू मच यू ऑल्सो कम टू अ प्लेस, आतां वाज आयलो कितलें म्हूण. वो कोण देव उलयता,
ओ कोण उलयता जितलें प्रुनींग जाता जितलें प्रुनींग जाता बेणपाचें जाता तितलें कितें जाता तितली वाड आनी फळां येता सो जेन्ना कोश्ट येता त्रास येता नाचोंक जाय संतोश करूंक जाय कित्याक जितलें बेणप जातलें जितलें दूख जातलें जितले त्रास येतले तितली फळां येतलीं समजता आतां बेजारा येता म्हणलें तुवें अशें दिसता मागणें आन्सर जायना आमी रायट नंबर डायल कोत्ता काय देवाक उलो मारपाचो आतां तूं स्क्रिनीर पळय ओके फर्स्ट 3 वर्ड्स वॉट डज इट से ओनली 3 वर्ड्स वाच पळया हां तितलेंच पुरो आनी एकदां वाच कॉल टू मी कोण सांगता देव सांगता करेक्ट देव म्हणटा कॉल टू मी नेक्स्ट लायन कितें कॉल टू मी एंड आय वील आन्सर यू तो म्हणटा आपूण बिजी आहा म्हणटलो तो म्हणटा तूं पयलीं सगळें बरें कर मागीर तुका हांव आन्सर करता म्हणटा तुज्यो कोरण्यो सगळ्यो बऱ्यो जावन दी देन आय वील आन्सर यू म्हणटा कितें म्हणलां देवान फर्स्ट 2 लायन कॉल टू मी आय वील आन्सर यू सो गॅरंटी ही आन्सर्स करेक्ट तूं जेन्ना बापाक उलो मारता बाप तुका आन्सर करता आनी मागीर तो कितें म्हणटा एंड आय वील टेल यू ऑन दॅट कॉल हांव तुका सांगतलो वर्त्यो आनी हिडन थिंग्स लिपलोल्यो वस्तू दॅट यू हॅव नॉट नोन बाप आमकां खंयच्यो वस्तू सांगता वर्त्यो आमचे सोजमोड्यांक पासून मेंदवान पावच्यो ना उरच्यो ना हीज वेज आर मच मोर हायर हीज थॉट्स आर मच मोर हायर देन आर थॉट्स एंड आर वेज येस ओ नो सो देव आमकां वर्त्यो आनी लिपलोल्यो वस्तू कितें करता तो दॅट आय वील टेल यू ग्रेट एंड हिडन थिंग्स दॅट यू हॅव नॉट नोन हालेलुया सो आतां जेन्ना देवाक उलो मारता फास्ट सांग बेगीन तसलें जायना अबायडींग इन हिम जेन्ना तूं बापाक उलो मारता तूं ताचें सवें रिगोन रावंक गरजेचें कित्याक तो तुका साद्यो वस्तू उक्त्यो करचो ना तो तुका ग्रेट आनी हिडन थिंग्स तुज्यान ग्रास्प करूंक हँडल करूंक जायना तुज्या वस्तूंकी पळय त्यो वस्तू तो तुका उक्त्यो करतलो पूण ह्यो ग्रेट वस्तू उक्त्यो करचे आदीं रिमेन अबायड इन हिम कित्याक जेजू बगर आमकां समजणी ना पवित्रात्म्याच्या सांगाता विरेत आमकां समजणी ना कित्याक तो वर्त्यो वस्तू आमकां उक्त्यो करतलो ज्यो आमचे सजमणीचे भायर हालेलुया सो जेजू सवें रिगोन रावचें आमकां भोव गरजेचें कित्याक ताजे शक्तेन आनी पदवेन ह्यो वर्त्यो वस्तू आनी ज्यो लिपलोल्यो आहा आतां हांव हें उतर जेन्ना आमी हांगासर पळयता हिडन थिंग्स येसो न्हू हिडन थिंग्स कित्याक त्यो सगल्यांक न्हय जो कोण तेका बावार्थाचो कॉल मारता ह्यो तेंकांच डू यू नो द पॅरेबल ऑफ द सोवर एंड द सीड वोंपणेची ओपार जेन्ना जेजून सांगली मार्क चॅप्टर 4 आहा वोंपता आनी पयलें वाटेर पडलेलें बी मागीर खोडपार पडलेलें बी मागीर कांट्यांनी पडलेलें मागीर बरें जमनीर आयकलां ही वोंपार आयकलां न्हय ओके सो ही वोंपार जेन्ना जेजू सांगता कितल्या लोकांक सांगता हजारांनी मल्टिट्यूड उरपन्स सारकी लोकांची करेक्ट आतां जेजू सांगता आसतना सरळ सांगिना कशें सांगता वोंपार म्हणल्यार कितें ताका मिनींग आहा हिडन मिनींग आहा हिडन मिस्ट्री हिडन थिंग्स आहा आसा वो ना कितें म्हणलां आय वील टेल यू ग्रेट एंड हिडन थिंग्स येस ओ नो सो वोंपारेन भितर कितें आहा हिडन थिंग्स आहा लिपलोली वस्त आहा लिपलोली मिस्ट्री आहा गूट आहा भितर हालेलुया आनी जेन्ना एक गूट वोपाराची खबर जेन्ना जेजू उलयता आख्खी उरपन्स आयकता पूण कांय सजमना ओपार सांगता जेजू लोकांक कांय सजमना आतां चिंतोंक पुरो फावो आमकां न्हय कितें म्हूण जेजू ओंपारांनी उलयता ताका नाका काय समजणी आयलोली लोकांक हालेलुया
तुम्ही भांगार पळयलां भांगार डायमंड व्हॅल्युएबल थिंग्स रस्त्याचेर स्टॉलां घालून बसतात न्हय आं कित्याक कित्याक स्ट्रिटाचेर कित्याक येना स्टॉलां घालून बसना भांगाराचे सेक्युरिटी आहा समजोया एक शॉप आहा गोल्डस्मिथाचें सायडीक ग्रॉसरी शॉप आहा खंयच्या शॉपाक रातचे चड सेक्युरिटी लॉक 4-5 गेटी कित्याक आनी ग्रॉसरीवालो शटर ओडले एक लॉक मारले गेलो दुसरी सायडूय मारिना वन सायडूच येसो न्हू कांय आडोप ना सायडीक शॉप आहा ते भांगाराचें तेका कितलीं लोकां अवेलेबल आहा बेश्टें कोणाकूय हेत रस्त्यार हिडन मिस्ट्रीज लिपलेले गूंट बेश्टेच कोणाकूय न्हय कोणाक इंट्रस्ट ना तेहल्यांक हिडन मिस्ट्री इज फॉर दोज who really seeking God. हालेलुया कित्याक तेका वालोर आहा तेका व्हॅल्यू आहा जेजू ओपाऱ्यांनी जेन्ना उलोयला सगल्यांक कडेन पूण कोणाक पळय ताची तान आनी भूक आनी तेका जाय ते मनीस जेजू सोरशीं गेले आनी म्हणोंक लागले तुवें कितें शिकयलां आमकां समजोंक ना आमकां तूं दी तें समजाय हालेलुया ते आपणाचो वेळ व्हॅल्युएबल टायम जो तेंचो वेळ आसलो ते घरा वचोंक ना ते आमकां समजोंक ना चड खबर घरा वचोंक ना एक मनीस बरे पयशे चॅकबूक घेवन गोल्ड शॉपार वेता आनी एक बेश्टो पळोवया कितें रेट आहा ती घेता कोण घेवपी कोण जो चॅकबूक पयशे जे व्हॅल्युएबल घेवन आपणाचें व्हॅल्युएबल सामान घेवन गेला तो मनीस घेवपी आनी जो गेला बेश्टें पळयतलो वयतलो तेका पडोंक ना तें करेक्ट न्हू बेश्टें पळयतलो वयतलो कित्याक तो तें घेवंक वचोंक ना तो बेश्टो गेला टायमपास म्हणया सो ही उरपोंच एकठांय जालोली आनी जेजून जेन्ना ही ओपार सांगली कोण पळय तयार आसा आपलो वेळ व्हॅल्युएबल जो वेळ जी भूक तान देवाक दिवंक देवाक सोद करूंक तोच जेजू सोरशीं गेलो आर यू फॉलोईंग समजता तोच जेजू सोरशीं गेलो आमी खंयचीं मनशां खंयच्या भागाची तुमी डिसायड करा सो जेन्ना तूं ताका कॉल करताय ते कॉल करच्या टायमार तूं पयलीं जाणा जाव तो तयार आसा तुका लिपलोले गूट उक्ते करूंक तो तयार आसा तुका वर्त्यो वस्तू द ग्रेट थिंग्स वर्त्यो वस्तू तुका उक्त्यो करूंक तो तयार आसा पूण तुजें काळीज तयार आसा त्या वस्तूंक तुजें कान दिवन तुजें मन दिवन तुजें ध्यान दिवन तुजो व्हॅल्युएबल टायम तुजें कितें आहा तुजें ओन तें ताका दिवंक तूं तयार आसा जाल्यार तो तुका तें उक्तें करता हालेलुया आमी आयज हांगासर एकठांय जाल्या आमी कितलीं जाणां हांगासर इन्क्लुडींग मी कितलीं जाणां ह्या उतराच्या तानेक बुकेक हांगा आहा काय आसा म्हयन्या वयता न्हय तशीं आमी येयल्या योर वॉट एवर योर इंटेंशन इज देर योर डिझायर इज देर योर मोटीव इज देर अकॉर्डिंग टू दॅट यू वील रिसीव हालेलुया तुजी काळजाची कितें पळय परिस्थिती आहा तूं कितें आवंडेता तुजी कितें चिंतनां आहा तुजी कितें येवजण आहा त्याच प्रमाणे तुका मेवतलें उरपोनचें ध्यान दवरूंक ना वचोन आमी इसारिया तेका आमकां जाणा जावंक जाय आमी वोपार समजोंक ना इट्स अ व्हॅल्युएबल थिंग हें बेश्टें न्हय जेजू वोपार उलयलो फकत त्या मनशांक जो कोण ताका सोदता ज्या कोणाक जाणा जावंक जाय तेंकांच तें उक्तें हालेलुया हें बेश्टें वाटेर न्हय रस्त्याचेर स्टॉल घालता तसलें न्हय बिकॉज इट इज व्हॅल्युएबल मोल आहा तेजें देवाचें उतर जावन आसा जिवें लिवींग एक्टीव देवाचें उतर परिणाम हाडटा तसलें देवाचें उतर घोडणी घडोवन हाडटा तसलें देवाचें उतर रिजल्ट आमच्या जिवितांत हाडटा तसलें वालोराचें देवाचें उतर जावन आसा देव आपूण खूद हालेलुया थँक्यू जीजस सो ह्या उतराचेर म्हजो रिस्पॉन्स कितें आसा त्या प्रमाणेच म्हाका मेवता हांव कितले 100 रेतीर बसून तर केले म्हजो रिस्पॉन्स कितें आहा देवाच्या उतराचेर त्याच प्रमाणे म्हाका मेवतलें बिकॉज आय डीड इट 100 टायम्स म्हाका चड मेवतलें म्हूण तशें ना किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट लायक दॅट
देवाचें राज त्या प्रिंसिपलाचेर चलोना. तुजे मोटीव, तुजो हार्ट, तुजें काळीज त्या उतराचेर पळय कशें आहा, तुजो जबाब त्या उतराक कसो आहा, त्याच प्रमाणे तुका फळ मेळटा. आर यू अंडरस्टँडिंग? तूं गोडेक हांगासर इफ यू आर प्रेईंग फॉर समथींग, ओके, लेट्स से कामाचें प्रे करता आमी, जॉब, लेट्स से एक बरें काम, लेट्स से एक बरें, लेट्स से पेकोवणी कुडीक, लेट्स से जॉबाचेंच दवरया, तूं तर आवंडेता तुका बरें काम मेवचें, ओके. आतां उतरा प्रमाणे कितें आहा, तूं कितें आवंडेता तूं पयलें सोतमान तें तुका मेळ्ळें म्हूण मागीर तें तुजें जातलें, ओके. आतां तुका हें उतर मेळ्ळें, मार्क 11:24, करेक्ट. आतां ह्या उतरा प्रमाणे जेन्ना तूं मागणें करता, जेजू तुवें म्हाका बरी सर्वीस फावो केल्या आनी ह्या सर्विसेन हांव तुका महिमा हाडटा, तसली ही सर्वीस जावन दी, तुज्या राजाक हांव वावुरता, तसली ही सर्वीस जावन दी, हें तर तुजें मागणें आहा. आनी हांव सोत मानता जेजू तुवें म्हाका हें फावो केलां, हांव आदी फुडेंच तुका आर्गां दिता. आनी तूं इमॅजीन करूंक स्टार्ट जाता, म्हाका तें काम मेळ्ळें, म्हाका तें सर्वीस मेळ्ळी, आतां तें हांव काम करूंक लागलो, सकाळीं येता सांजे येता तसलें हांव हें काम करूंक लागलो. तूं इमॅजीन करूंक लागता, ही तुजी चिंतना, तुजो जबाब त्या स्क्रिप्चराक कसो आसा पळय, तुजो रिस्पॉन्स त्या स्क्रिप्चराक कसो आसा पळय, तेंच तुका घडोवन येता. Hallelujah. Because our imagination is something which brings that into reality. जी आमी चिंतना, कल्पना म्हणटा इमॅजिनेशन, करेक्ट. जी आमची पळय चिंतना, कल्पना आहा, तीच घडणी आमच्या जिवितांत घडोवन येता. हालेलुया. दिसता तें तर आमी कल्पना करीत रावली, घडटा कितें म्हाज्या जिवितांत आतां तें तर हांव चिंतना घडयत रावलें, तेंच घडोवन येतलें. Praise Jesus. Now, हांगा ब्रदर, दिस इज फॉर यू. आतां बेजार येवपाक जाता? आतां नंबर दिला न्हय, आतां आमी दिसभर ताका कॉल करीत रावंक जाय, सगलो वेळ ताका उलो मारीत रावंक जाय आनी म्हणूंक जाय, जीसस, आय एम कॉलिंग यू एंड आय नो यू आन्सर मी एंड आय एम रेडी लॉर्ड टू रिसीव दॅट ग्रेट एंड हिडन थिंग्स फ्रॉम यू. तयार जावंक जाय काळीज आमचें. हांव तयार आसा, तूं म्हाका कितें दिता तें स्विकारूंक हांव तयार आसा. तुजो पवित्र आत्मा म्हज्या सांगाता तुवें दिला, तो म्हाका हे तयारेक तयार करता. पवित्र आत्म्याच्या वस्तोंगी, पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हजें काळीज पवित्र आत्म्यान तयार केला. ह्या उतराक जेजू तुका हांव वार्गां दिता. जी वस्तूंची म्हाका खबर ना, वीच आय डोंट इवन नो, दॅट थिंग्स यू हॅव नॉट नोन. देव उक्त्यो करता त्यो वस्तू ज्यो तुका आनी म्हाका खबरूच ना, केन्ना आमी चिंतूंकूच ना, त्यो वस्तू तो उक्त्यो करता आमच्या आत्म्यान. पूण आमी तयार जावया ताका कॉल करूंक म्हणल्यार त्या उतरान तुमी वसात, नाल्यार फोनार गुणायशात, कॉलान, पुस्तकाचेर. हालेलुया. थँक्यू जीसस. सो इफ यू हॅव बेस्ट फ्रेंड, यू कॅन टेल युअर बेस्ट फ्रेंड, इट्स नॉट ओनली योर नंबर आय हॅव वन मोर नंबर. आमची बेस्ट फ्रेंडां आसतात न्हय, आनी तांकां दिसता की आमी तांकांच कॉल करचें म्हूण, पूण तांकां सांगपाचो वेळ जाला. आतां तूंच न्हय, म्हाका आनी एक नंबर मेवला, तुज्याहून बरो नंबर मेवला, आनी तो नंबर जावन आसा देवाचो. तेका आमी उलो मारूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. ओके, लेट्स गो बॅक टू जॉन 15. समजता, शिकता आमी कितें तरी. इज इट हेल्पिंग यू ऑल? हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. John 15, brother, go. Go 9th verse. Okay. We saw this, no? 8th one. 8वी वळ आमी पळयल्या, देवाक महिमा कशी येता. आमी जेन्ना चड आनी चड सुबाम फळां जेन्ना आमी उत्पन्न करतली आनी आमी ताजें शीस म्हूण दाखोवन दितली, तेन्ना आमी देवाक महिमा हाडटा, देव महिमेंत येता. ओके. नाव, एज द फादर हॅज लव्ड मी, सो हॅव आय लव्ड यू, अबायड इन माय लव. जे भाशेन बापान म्हजो मोग केला आनी तेच भाशेन हांवें तुमचो मोग केला, तुमी म्हज्या मोगान रिगोन रावात. Remain in my love or abide in my love. And if you keep my commandments, you will abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in his love.
देवाची आज्ञा जे भाशेन हांवें पाळल्या म्हणटा तशी आतां तुमी म्हजी आज्ञा पाळात आनी म्हज्या मोगान तुमी रिगोन रावात जे भाशेन हांव बापाच्या मोगान रिगोन आसा. ओके, दुसरी ओळ वॉज 11th. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. पहिला हो स्क्रिप्चर आतां आमी जेजू सोवे रिगोन रावप तेजो फळ आमी दॅट आउटकम वील बी वॉट. तूं जेन्ना जेजू सोवे रिगोन रावता, दॅट इज युअर इंटरनल पार्ट. वॉट वील बी युअर एक्सटर्नल एविडन्स? Bear more fruit. What is the fruit? The fruit of the Spirit, the first word? Love. So, when you remain, abide in Jesus, that is your internal work, your internal thing, तुझ्या भितरल्यान कोरणी जाता ही, तूं जेजू सोवे रिगोन रावता. What will be your external evidence or external fruit? Love one another as I have loved you. So, तूं जेन्ना जेजू सोवे रिगोन रावता, तूं जेन्ना जेजूक चिटकोन रावता, जे भाशेन जेजू बापान जेजूचो मोग केलो, जेजून आमचो मोग केला आनी आतां तोच मोग आमचे भितर आसा. करेक्ट? आतां ह्या मोगान आमी तो म्हणटा आपणें बापाचें दीस इज माय कमांडमेंट. गो टू द 10th वर्स ब्रदर. 10वी ओळ घाल. इफ यू कीप माय कमांडमेंट्स. वॉट इज द कमांडमेंट डावन 12th वर्स? लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू. आज्ञा कितें जेजूची? एकामेकाचो मोग कर जसो हांवें तुजो केला. इफ यू कीप माय कमांडमेंट्स यू वील अबायड इन माय. आनी कमांडमेंट तो कितें? एकामेकाचो मोग कर जसो हांवें तुजो केला. ते भाशेन तूं मोगान रिगोन आसा. जस्ट एज आय हॅव केप्ट माय फादर्स कमांडमेंट्स अँड अबायड इन हीज लव. गॉड इज लव. देव जावन आसा मोग. सो देव जावन आसा मोग. जेजू बापा सोवे रिगोन, जेजू तुज्या सोवे रिगोन, तूं जेजू सोवे रिगोन, इंटरनली कितें पास जाता? आतां आमी जायत्यो वायरी पळयतात हांगासर. करेक्ट? कॅमेराची वायर, मायकाची वायर आसतली, लायटीची वायर आसा. करेक्ट? वायर्स आर डिफरंट बट देर इज ओनली वन थिंग विच इज पासिंग इनसायड द वायर. वॉट इज दॅट? करंट. करंट इज द सेम. वायर्स आर डिफरंट, फंक्शन्स आर डिफरंट, their part is different. वो लायट दिता, वो कॅमेरा दिता, हे मायकाचे आहा थिंगा इंटरनल जायत्यो वायरी आहा डिफरंट. रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लॅक, लॉट ऑफ वायर्स आर देर. करेक्ट? आनी ईच वायर डज इट्स डिफरंट रोल. करेक्ट? दर एक वायर आपणाचो वेगवेगळो काम करता. आनी एक वायर आहा हें म्युजीक प्ले जाता, तें स्पिकरांसान आमकां आयकोंक येता. करेक्ट? पूण त्या वायरांनी पास जाता तें एकूच कॉमन आहा. कितें तें? करंट. तेच भाशेन यू वूड बी डिफरंट, आय वूड बी डिफरंट. तूं युनीक आहा, हांव युनीक आहा. जेजू एके भाशेचो कॅरेक्टर आहा, बापाचो एके भाशेन आहा, पवित्र आत्म्याचो एके भाशेन आहा. बट इंटरनली एक सेम कितें आमचें करंट पास जाता तांच्या भितरल्यान, तो करंट जावन आसा मोग. हालेलुया. फंक्शन्स आर डिफरंट, तेंचें काम डिफरंट. करेक्ट? दुसऱ्या सुवातीचेर आमकां आमी दर प्लांट केल्ली आहा. दुसऱ्या सुवातीचेर आमचो वावर आसा. मे बी यू आर वर्किंग समवेर एल्स, आय एम वर्किंग समवेर एल्स. खंयसर बागान आमी आसुनी, कसलेंय आमचें काम आसुनी, भितरल्यान एकूच करंट आमचो पास जावंक जाय, तो जावन आसा मोग. इफ वी आर अबायडिंग इन क्रायस्ट जीसस. हालेलुया. सो तूं कसल्याय प्रोफेशनान तूं काम करूंक, तूं तर जेजू सोवे रिगोन आहा, तुज्या भितरल्यान एकूच करंट पास जातलो, तो जावन आसा मोग. हालेलुया. कित्याक तूं डिफरंट भागान आसत पूण जेजू एकूच. येस ओ नो? जीसस इज सेम, रायट? सो तूं तर जेजूक चिटकोन आहा. तूं खंयच्याय संवसाराच्या कोणशार आसो न्ही, तुज्या भितरल्यान एकूच करंट पास आवट जावंक जाय, तो जावन आसा मोग. लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू, बिकॉज ही सेज just the way I have abided in my okay, put this 9th verse. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just I have kept my Father's commandment and abide in his love. You see that? Jesu, it's all interconnected. कशे भाशेन साखळ्यो जॉयंट आसता. साखळ्यो तुटो जाल्यार ते साखळेचें आनीक काम आसतलें?
इट हॅज टू बी जॉयंट रायट ती चेन जॉयंट आसूंक जाय येस नो आतां जे भाशेन जेजू बापाक कनेक्टेड आहा बाप जेजूक कनेक्टेड आहा जेजू आतां आमकां कनेक्टेड आहा एंड थ्रू जीसस वी आर कनेक्टेड टू फादर बिकॉज गॉड इज लव द सोर्स ऑफ लव इज गॉड मोग आमच्या भितर येता बापा सोरशिल्ल्यान येस नो पूण तो मोग आमच्या भितर व्हांवतलो केन्ना जेन्ना आमी त्या दाखवेलीक फांटे कशे रिगोन रावतलीं प्रेज द लॉर्ड आर यू फॉलोइंग सो दॅट इज वॉट ही सेज नाव यू गो 12th verse brother and now he says this is my commandment that you love one another as I have loved you eka mekaso exception is there exception ha this is my commandment that you have this is my commandment that you love one another as I have loved you exception dila म्हणल्यार condition दिला कोण तुजो मोग करिना जाल्यार कोणें तुका वायट केलां जाल्यार करिना काय ओ आनी कोणें कितें केलां जाल्यार करप ना हे भाशेन बरयलेलें हा गाय जस्ट लव वन अनदर दॅट्स इट काल आमी एक स्क्रिप्चर पळयलो रोमन्स 5:8 जेन्ना आमी पातकान आसतनाच देवान आमचो मोग केला आमी वायट आसतनाच देवान आमचो मोग केला आमी चुकी कितल्यो केल्या तेन्ना देवान आमचो मोग केला जाल्यार दुसरो आमचेर चुकी करता तेन्ना आमी कितें करूंक फावो त्या मनशा उद्देशी आन्सर्स आर करेक्ट बट वॉट अबाउट आवर एक्शन्स बट करूंक जाय आमी सगलीं चुकता आमी सगलीं पडटा आमी सगलीं आलता दोलता सगलें जाता शिसां भाशेन पूण जेन्ना हें उतर तुज्या भितर आहा हें उतर तुका उठयता त्या परिस्थितींतल्यान हालेलुया आनी जेन्ना हें उतर तुका म्हणटा उठ तुजें डिसिजन तुवें उठोन उबें रावंक आर यू फॉलोइंग वेन समबडी डू समथींग रॉंग टू यू ओके आनी आतां तूं जाणा त्या मनशान म्हाका वायट केलां म्हूण पूण वर्ड तुज्या भितर तर उलयता लव दॅट पर्सन just the way God loves you. That means you need to make a decision now that I need to get up from this fall and make a decision in spite of their action, I will still love them. Are you following? ये तुजो निर्णय जावंक जाय आतां दर एका मनशान तुका वायट केलां आनी तुजें मन आतां म्हणटा ताणें इतलें केलां जाल्यार हांव कशें म्हूण तें लेट गो करूं कशें म्हूण हांव सोडून दिवं कशें परी म्हज्यान तेचो मोग करूंक जाता देवान तर तुजो करूंक जाता How can I say, Mojan Zaina? And then I say, no, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. God doesn't strengthen you to love that person. Practice. And to put it in practice is your strongly decision. You taking decision will not happen supernaturally. That is your decision. So when you take that decision, loving that person will happen supernaturally. निर्णय घेवपाचें काम सारकें मिरेकल जावचें ना निर्णय तुवें घेवंक जाय सो तूं निर्णय घेता तेन्ना हें घडटा उदाहरण दिता जेन्ना जेजू म्हणटा ते आर जालोल्या पॅरलायज जालेल्या मनशाक तो म्हणटा उठ तुजें बिशाणें घे आनी चलोंक लाग आतां तो तर म्हणटा कितलीं वर्सां जालीं हांव असोच न्हिदोनूच हांव आनी कितें उठ म्हणटा म्हाका ताणें म्हणलें म्हूण जालें ही चिंतना घेवन रावलेलो जातलें आहलें ताणें कितें केलें तो जाणा हांव आर जालोलो मनीस पूण जेन्ना हो म्हाका म्हणटा उठ आनी उबो राव तेजेर हांव पाती येता विस्वास दवरतां आनी त्या उतराचेर हांव उठ्ठां सोकोत केन्ना आयली जेन्ना तो न्हिदलेलें आसतना आयली ओ वेन ही टूक दॅट डिसिजन टू गेट अप देन ही रिसीव्ड सेम वे आमकां एविडन्स आहा एक्ट्स चॅप्टर 3 दॅट लेम मॅन आउटसायड दॅट ब्युटिफूल गेट ओके जेन्ना पेद्रू आनी जुआंव जेन्ना देव टेंपलान वचपाक वेता तेन्ना तिंगा बायबल आमकां म्हणटा जेन्ना वेन पीटर सीज दीस लेम मॅन ही लूक अन टू हीम तो त्या मनशाक पळयता आनी तो भीक मागता थिंगासर तो म्हणटा रुपया आनी भांगार म्हज्या लागीं ना पूण म्हज्या लागीं कितें आहा तें जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत तूं उठ आनी उबो राव पूण जेन्ना ताका उठ आनी उबो राव म्हणटा त्याच घडयेक तो उबो रावना तो रावना पीटर गिव्स हीज हँड टू हीम कित्याक तो मनीस जो लेम आहलो ही इज अबाउट 40 years old आनी आवयच्या कुसव्यांतान तो म्हणटा आपायज आहलो लेम आहलो यू नो पांयान ताचें काम करिनासलें तूं चिंत आतां 40 years तो आतां थिंगा बसोन आहा जल्माक येयलो पर्यान भुरगेपणांतान तो त्या सुवातीचेर बसोन आहा मायंड फुल्ली कॅप्चर्ड आहा हांव पांगडो आहा हांव लेम आहा म्हज्यान चलोंक जायना म्हूण तेजें मायंड फुल्ली कॅप्चर्ड आहा त्या वेळार तो चिंता पुरो आसत कितें म्हणून हें उठ आनी उबो राव
कितें जावंक फावो त्या मनशाक कोण म्हाका म्हणटा भांगर रुपये ना इतले सगळे तेंपाक म्हाका भिकूच घालिल्ल्या लोकांनी आनी हे कोण काय म्हणल्यार म्हाका भीक घालना पूण क्रिस्त नाजारेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी उबो राव कितें हें तो चिंता त्या टायमार पेद्रू तेका आपणाचो हात दिता जेन्ना भावार्थान हो मनीसूय आपलो हात फुडें घालता आनी उबो रावता द बायबल सेज देन ही रिसीव स्ट्रेंथ इन हीज एंकल हालेलुया सो इट इज युअर डिसिजन तुजो निर्णय जेन्ना तूं निर्णय घेता जिजस आय कॅनॉट लव दीस पर्सन ऑन माय ओन म्हज्यान जायना ह्या मनशाचो मोग करूंक कित्याक हे मनशान म्हाका जायतें वायट केलां आनी तूं जाणा पूण तुजें उतर म्हणटा एकामेकाचो मोग कर जे भाशेन हांवें तुजो केला सो तुवें म्हजो जायतो मोग केला जेजू म्हाका फावो ना तें तुवें म्हाका दिलां म्हाका फॉर्मोड फावो आसलें पूण तुवें म्हाका तुजी काकूत दिली हांवें त्या खुर्सार वसोंक जाय आसलो पूण तुज्या मोगा पासत तुवें जो म्हजो मोग केलाय तूं म्हज्या जाग्यार त्या खुर्सार गेलोय हो चापकांचो मार हांवें म्हजे कुडीचेर घेवंक जाय आसलो कित्याक हांवें सगळें वायट केलां पूण म्हज्या जाग्यार तुवें तो मार घेतलो हांवें त्या खुर्सार मरोंक जाय आसलें कित्याक पातकाचें फारीकपण जावन आसा मरण सो म्हज्या पातका पासत हांवें मरोंक जाय आसलें पूण तुवें म्हजो इतलो मोग केलो म्हज्या जाग्यार तूं त्या खुर्सार मेलोय हालेलुया इतलो तुवें म्हजो मोग केलाय आनी हांव ह्या मोगाक तुज्या स्विकारतां तुजें बळ तुजी पदवी तुजी सोकोत ह्या वेळार म्हाका गरज आहा जेजू त्या मनशाक हांव मोग करूंक आनी हांव तयार आसां तें डिसिजन तुजें तुका सुपरनॅचरली स्ट्रेंथ दिता टू लव दॅट पर्सन हू हॅज डन व्हेरी रॉंग टू यू हालेलुया दॅट इज द डिसिजन वॉट यू मेक हांव तर डिसायड करिना म्हाका जायना म्हाका तोंड पळोवंक नाका तेजें म्हाका जायना जावचेंच ना पूण तूं तर देवाक मागणें उबारता तुजें हें हांव वस्कोत आहा आय एम वीक आय कांट डू दॅट बट आय थँक यू फॉर वॉट यू हॅव डन नाव यू स्ट्रेंथन मी टू डू द सेम फॉर अदर्स यू आर आस्किंग हीज हेल्प फॉर यू एंड वेन यू डू दॅट तूं जेन्ना तें मागणें घालता देवा मुखार देव तयार आसा कॉल ऑन टू मी एंड आय आन्सर यू येस नो सो वेन यू लिफ्ट अप दीस प्रेयर ही आन्सर्स यू एंड ही सेज My child, I am with you. I will never leave you nor forsake you. I am there with you in this battle. I know what that person has done to you, but you can win your brother with love. You can win that sister over you with love. If that person has done wrong to you, and तुका तर माफी दिवंक जायना, what does it mean that when you say you abide in me? Because abiding in me, the result is you love one another as I have loved you. But if you are saying that you are abiding in me, not ready to do that, are you abiding in me? I am there. जेजू म्हणटा हांव तुज्या सांगात आहा हांवें तुका म्हणलां हांव तुका सोडचो ना सांडचो ना तुका जायना न्हय माफी दिवंक हांव तुका घोटायेन भरतां हांव म्हजी सोकोत हांव तुका दितां ह्याच वेळार तूं तयार आसा वेन यू से येस इट हॅपन्स सुपरनॅचरली तूं जेन्ना येस म्हणटा वय हांव तयार आसा हें सुपरनॅचरली हें काम घडटा तुका जायनासलें एंड नाव वेन यू लूक बॅक द जर्नी अरे ह्या मनशाक म्हाका पळोवंक पासून जायनासलें पूण आयज त्या मनशाक पळोवन म्हाका राग न्हय मोग म्हज्या भितर येता म्हाका चिंतोन पासून येना त्या मनशान म्हाका इतलें केलां तें कित्याक यू पूट दीस मॅटर इन गॉड्स हँड यू डिपेंडेड ऑन हीज स्ट्रेंथ एंड हीज पावर टू डू दीस फॉर यू Because there is one thing which we cannot do with our own is to loving someone who has done wrong to us. Yes or no? कोणे आमकां wrong केला तेचो मोग करपाक तर आमकां जायच ना हालेलुया आनी हें जायना तें काम करूंक देव म्हज्या सांगात आहा आतां तुमी पळयात कावन्सिलींग जेन्ना जाता ओके जेन्ना डिस्कशन्स जाता वेन यू शेअर युअर प्रॉब्लम द मुमेंट यू ओपन युअर माउथ वी ओपन आवर माउथ वॉट डू वी से तूं जाणा तेणें कितें केल्लें तें तूं जाणा तो मनीस कहो म्हाका त्रास दिता तो तूं जाणा 3 वर्सां पयलीं सेम आयजूय सेम वॉट आर वी स्पिकींग दुसऱ्याच्यो चुकी आमी उलयतात कित्याक आमच्या भितर त्या मनशा बद्दल राग आहा मोग ना मोग तर आसा वील यू कंप्लेन ऑन दॅट पर्सन ज्या मनशाचो आमी मोग करता
त्या मनशा बद्दल आमकां कंप्लेन्स आसतले गुणगुणटली त्या मनशा बद्दल आमी ना ना इमॅजिन नो मॅटर वॉट पीपल डू टू यू यू मेक अ डिसिजन टू लव एवरीबडी डू यू हॅव कंप्लेन्स इन युअर लाईफ नॉट एट ऑल कंप्लेन्स केन्ना येता आमच्या तोंडांतल्यान वेन यू डोंट लव दॅट पर्सन डू वी लव आवर चिल्ड्रन स्मॉल चिल्ड्रन जेन्ना ती कितें कितें वायट बिहेवियर करता डू वी टेल आवर नेबर्स वाय दे आर आवर ओन अँड द रिझन इज वी लव देम आमच्या भुरग्यांचे बिहेवियर्स आसता कसले कसले आमी सगळ्यांक सांगत भोंवता वयल्यान आमी धांपता धांपिनात आमच्या भुरग्यांचे चुकी स्कॉलान कितें जालें पर्यंत जाल्यार वी ट्राय टू फायंड मिस्टेक ऑफ अदर पर्सन अदर चायल्ड नॉट युअर चायल्ड आनी गोमले पासून तर आमच्या भुरग्यान मिस्टेक केल्या पासून जाल्यार आमी कशेय भशेन तें धांकूंक सोदता कित्याक वी लव अ चायल्ड आमकां नाका तेज्यो मिस्टेकी अश्यो सोबे माजार पावलेल्यो सो जेन्ना दुसरो आमकां वायट करता आनी तूं जेन्ना त्या मनशाचो मोग करता वील यू ओपन युअर माउथ टू टेल अदर्स अबाउट दॅट पर्सन आर वी फॉलोईंग सो आमी जेन्ना निर्णय घेता मोगानूच जियोंक वी हॅव लव फॉर वन एनदर अँड देर इज नो कंप्लेन्स अबाउट अदर्स कंप्लेन आसचीच ना तोंडार आय स्टील रिमेंबर लास्ट मंथ टिचींग बेरींग वॉल गेल्या म्हयन्यान आमकां टिचींग जालेली बेरींग वॉल जी वो नोट सगळे वचोन आपूण घेवंक तयार जाता दुसऱ्याचें दुसऱ्यान कितें केलां तेजें वजें घेवन तूं माथ्यार रावना पूण तूं सोंसणीकायेचें वजें तुज्या माथ्यार घेता हालेलुया तेजे वायटान तूं भाग घेनाय पूण तेणें जें तुका कितें प्रेशर दिला तो तूं सोंसणीकायेन तूं उगे रावन ताका कांयच वायट करिनासतना तूं तें एक वनोट जाता तें वजें तुजेर घेवन सो आमचें जिवीत बदलोंक जायें आमी तें बेरींग वॉल जावन केन्ना जातलें ओन्ली वेन यू हॅव लव फॉर दॅट पर्सन त्या मनशा उद्देशी तुका जेन्ना मोग आसतलो तेन्नाच तुज्यान हें सोंसणीकायेचें यू नो तें ढाल घेवन तुज्यान रावंक जाता सोंसणीकायेचें हालेलुया हांव म्हणना सगलो लोक आमच्या सोर भोंवती बरोच आसतलो म्हूण हांव म्हणना तें आमकां चॅलेंजीस आसतलेच कितें म्हणटा आसना ते भाशेन आनी जेन्ना हे लोक आमकां सोर भोंवती आमकां प्रेशर दिता एज आय सेड इमॅजिन एंड टेक इट इन दीस वे प्रुनिंगाचें काम चालू आहा हे भाशेन समजात भेणपाचें बाप भेणपाचें काम चालू करून आहा कित्याक मेन मोटीव कितें बापाचो हेतू कितें आमकां भेणपाक चड आनी चड फळां येवंक हालेलुया सो झाडाक जेन्ना फळां जायतीं तुमी ह्या दिसांनी आंबे पळयल्यात कितें दिसता आंबे पानां दिसत ना सगलीं ह्या वर्सा जायतीं फुलां आयल्या झाड हेका पयल्यान तुमी पिकेक इट्स नॉट लायक एवरी इयर पूण ह्या वर्सा इट्स मच मोर आय डोंट नो तुमी नोटीस केला जाल्यार केलां ह्या वर्सा जायते फुलां फुल्ल्या आंब्याचें जावं काजीचें इट्स सो मच कंपेरेटिवली टू लास्ट इयर्स एंड ऑल ह्या वर्सा खूबच चडूच आहा नोटीस जाता तितलें आहा हालेलुया सो जेन्ना ही फुलां आमी पळयता संतोश जायना काळजाक नोटीस जावप म्हणल्यार खुशालकाय जाल्या वना नोदरेन आयले ते आमचे म्हणल्यार ही बरी खबर वना इतलीं वर्सां म्हाज्या नोदरेन तर केन्ना येनासलें पूण ह्या वर्सा मातशें चडूच दिसोंक लागलें कित्याक इट्स टू मच पिकावळ आयज आंब्याचे पासून जायतीं फुलां आयल्या भरपूर येयल्या म्हणटा सिस्टर हालेलुया वीच आय हॅव नोटिस्ड आनी तें पळोवन आंबे म्हजे न्हय वाटेर रस्त्याचे लोकांचे दिसता संतोश बरीत कोण जाला हांव जाला आंबे खातलो कोण ती पूण ती फुलां पळोवन म्हज्या काळजाक संतोश जालो ह्या वर्सा पीक कितें चिंतून जावं दी भरपूर आंबे जावं दी तांकां बिझनेस कोण रेनाक करता तेंचें बरेंपण जावं न्ही हें सगळें चिंतून हालेलुया जायते तांकां बिझनसूय करुनी खावनी तांच्या भुरग्या बाळांक सोयऱ्यांक शेजाऱ्यांक सगल्यांक वो संतोश ती म्हाजी कोण वळखीची हांव नको पासून टू हूम इट बिलोंग्स टू आय डोंट नो बट आय एम रिजॉयसिंग लुकिंग एट द्या मँगो ट्रीज वीच इज इन दीस एरिया पोंडा सायड एंड ऑल ह्या सायडीन हांव तांकां कोण वळखय कोणाचे आंबे म्हूण हांव नको बट वेन आय सॉ दॅट आय रिजॉयस्ड आय इवन टोल्ड माय हजबंड अरे पळय रे तो चलयतना म्हणटा पळय रे वो आंबो फुल्ला तो आंबो इतलो फुल्ला ते काजीक पळय रे हें पळय रे तें पळय रे तो म्हणटा पळोवंक काय गाडी चलोवंक
हालेलुया. पूण संतोष म्हाका इट्स नायस. आतां मोटीव म्हजो फायदो आहा तितून हांव संतोष बरी जावपाक ना. हांव चिंता फुडलें कशी पीक जातली, हाव दे वील प्लग दॅट मँगोज, सेल इट, तेंचे लायफ, तेंचे बिझनस, तेंचो घोराबो. हांव तें सगळें चिंतून देवाक आर्गां, कित्याक हें फुलपाचें काम हें सगळें मनशाच्या हातीन ना, हें देवाक गेलें. येस ओ नो? आर्गां कोणाक? देवाक. सो जे भाशेन हे आमे पूण हांव संतोष बरीत जाता, आमच्या जिवितांत जेन्ना ही फळां ओदीक आनी ओदीक जातली, देव कितलो मोहिमेंत येतलो. येस ओ नो? समजता? सो आमचें ध्यान आनी मन देवाक मोहिमा हाडपाचें, जेजू सवें रिगोन रावपाचें. जेजू सवें आमी जेन्ना रिगोन रावतलीं, ओदीक आनी ओदीक फळां आमकां जातलीं. हालेलुया. आनी सी, दीस इज माय कमांडमेंट म्हणटा तो, दीस इज अ की वर्ड फॉर अस नाव. हें बाळगून दवरात तुमच्या काळजान, तुमच्या मनान, तुमच्या भितर सारकें हें छापोनी. दीस इज माय कमांडमेंट. जेजूची आज्ञा, जेजूचो कमांडमेंट दॅट you love one another in spite of that person is pressurizing you. कितलेय ते मनशान तुका त्रास करूं न्ही, तुका ऑप्शन ना. दिला ऑप्शन देवान जेजून, तुका आनीक दुसरी वाट ना. तुका तेजें उलोवप मानो ना, सबमीट टू गॉड. तुका तेजो बिहेवियर सोंसो ना, यू बी सायलंट, प्रेज गॉड इन युअर हार्ट एंड प्रे फॉर दॅट पर्सन. हालेलुया. बट यू लव हिम the way Jesus has loved you. आमकां बिहेवियर सोंसना न्हय एकामेकाचें. मेन प्रॉब्लम खंय जाता, स्वभाव आमकां मानना एकामेकाचो. कित्याक दोर एकलो युनीक आहा, करेक्ट? दोर एकलो डिफरंट आहा, सारकें हो ना? सो तेजो स्वभाव म्हाका जमना, हेजो स्वभाव म्हाजो स्वभाव तेका जमना. पूण तुज्या भितर इफ यू आर अबायडीड इन क्रायस्ट, यू आर क्रायस्ट नेचर. आनी जेजून आमच्या सगल्यांच्या स्वभावाक सगळें एक करून वायट आहा तें काडून बऱ्या स्वभावाची आमकां मायंड ऑफ क्रायस्ट आमकां ताणें केल्या. सो तुजें तर मायंड ऑफ क्रायस्ट जालें, तुजें ध्यान मन, तुजें जिवीत, तुजी चिंतना, तुजी कोरणी जेजू सारक्याची जाली, यू वील नॉट काउंट द बिहेवियर ऑफ अदर्स, बट यू वील फोकस ऑन द बिहेवियर वीच यू हॅव एडॉप्टेड फ्रॉम क्रायस्ट. हालेलुया. तुजो फोकस आसतलो जो स्वभाव क्रिस्ताचो तुवें पळय आपणायला तेजेर तुजें ध्यान आसतलें. आनी क्रिस्ताचो स्वभाव कसलो? ही लव्स एवरीबडी द सेम. गॉड इज नॉट पार्शल. सो मेनी टायम्स आमकां बायबलान मेवला भेदभाव करता, अंतोर करता, तसलो देव न्हय. ही लव्स एवरीबडी द सेम. जेजू सगल्यांचो सेम मोग करता. सो तोच जेजू तुज्या भितर जियेता, तूं तेज्या भितर जियेता. दुसऱ्याचो स्वभाव कसलोय जावं दी, तूं विचून काडटाय त्या मनशाचो मोगूच करूंक. हालेलुया. हाव यू वील लव दॅट पर्सन विथ युअर गोड गोड वर्ड्स. त्या मनशाचो मोग करप म्हणल्यार तूं कसो मोग करताय त्या मनशाचो? गोड गोड उतरां उलोवन त्या मनशाचो हाव यू वील लव दॅट पर्सन. जेजून म्हणला न्हय लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू. पूण ज्या जाग्यार आमकां शिकोण दिवंक जाय सारकी कडक, त्या जाग्यार जेजून सारकी कडक शिकोणूच दिल्या आमकां, वयवो ना? जेजून भायल्यान बरें गोड गोड उतरां उलोवन भितर गाय वायट घेवन तो रावोंक ना. ज्या जाग्यार आमकां स्ट्रिक्ट पडोंक जाय त्या जाग्यार स्ट्रिक्टली आमकां दिला. सो आतां आमी दुसऱ्या मनशाचो मोग कशे तरेन करपाक जाता? कशी करतली? तुका वायट करतल्याचो मोग तुमी? We have to bless them. On their face? No matter what you do to me, I bless you in the name of Jesus. तो आनी उजान पेट्रोल. Hallelujah. कशे भाशेन जातले? Okay, I'll give my example, okay? I don't know about your situation. हांव म्हजेंच उदाहरण दिता, okay? Now, he's come. He was not there. ओके, जेन्ना आतां म्हजें आनी म्हज्या घोवाचीच खबर सांगता. इन द बिगिनींग, इन दोज डेज, काजार जाल्या उपरांत वेन वी स्टार्ट लिवींग टुगेदर. आतां लिवींग टुगेदर जाल्या उपरांत तेजो स्वभाव दुसरो, म्हजो दुसरो. ओके, थोडे पयले दीस बरे गेले. द फर्स्ट बिगिनींग ऑफ द डेज ऑफ मॅरीड लायफ इट वेंट गूड. मागीर स्लोली आयदोणां वाजोवंक लागली. ना अकॉर्डिंग टू हीज नेचर
तो आपूण येवन आयदोण वाजयना, तो सायलंट. हांव वचोन थिंगा बोबाव करता, तेचें प्रॉब्लम ना. ही इज अ सायलंट पर्सन. तो येवन ह्या आयदोणाचेर मारचो ना, ही वील बी एट हीज प्लेस. पूण तेचो स्वभाव म्हाका इतलो ट्रिगर जातालो. तेचो स्वभाव म्हणल्यार कितें, नो वर्ड्स, ही सायलन्स. पूण तें सायलन्स म्हाका इतलें बेजार जातालें, हांव वचोन म्हजी आयदोणां त्या आयदोणाचेर मारतालें व्हरोन. केस्तांव स्टार्ट जालें वो ना जालें, म्हजें टेरे 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 स्टार्ट. तो कांयच उलयना. हांव मे बी 100 वर्ड्स आय वॉज स्पिकींग, आउट ऑफ दॅट हील स्पीक ओन्ली 1 word. तो एकूच उलयतलो आनी तें एकूच उतर म्हाका पुरो आनीक फुडलीं 100 उतरां उलोवंक. दॅट वॉज माय कंडिशन. ही सुरवातेक म्हज्या लायफान अशें घडलां. आनी हे गोंडेंक लागून हे आमचे काजारी जिवीत पासून दोशी जावंक ऑन द वर्ज ऑफ गेटींग सेपरेट आमचे पावल्ले. पूण तेजो आवाज ना, तेचें एक उतर, आनी तें एक उतर म्हाका पुरो फुडलें आनीक 100 उतरां उलोवंक. मागीर पोते हांव आनीक 100 उलयतलें, तो तितून आनीक अशें करून तें वाडत वयतालें. स्वभाव एकामेकाचो म्हाका तेजो समजोंक ताकत नासली. आतां त्या टायमार ह्या मनशाचो मोग करूंक नाका हांवें. जेजू कितें म्हणटा, लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू. आनी ऑन टॉप ऑफ दॅट ही इज माय ओन हजबंड. आपणान घेतलात आनी दोगां आहलेली एक चल्या. आतां तो म्हजो शेजारी न्हय, ना म्हणून कोण म्हजो सोयरोय न्हय, ना म्हणून म्हजे कामावयलो कलीग न्हय. ही इज माय ओन हजबंड इन द हावस. आनी सैतान येयला चोरूंक, सगळें पाड करूंक, जिवेशी मारूंक, इबाड करूंक येयला तो सैतान. आनी हांव नको त्या टायमार तो सैतान म्हूण. हांव चिंत्ता म्हाका जाय तशें जावंक जाय. आनी कोविडाचो टायम, मोर फ्रस्ट्रेशन. आय थिंक कोवीड इज वन ऑफ द रिजन हें सगळें आनीक पाड जावंक पावलें. पूण प्रेज बी टू गॉड, तें जालें तें बरें जालें. कित्याक त्या भितर म्हाका जेजू मेवलो. हालेलुया, थँक्यू जीजस. आमी म्हणटा कोवीड जालें पाड जालें, ना. कोवीड जालें, पाड करपाक सैतान आयलो, पूण देवान तें सगळें टर्न करून बऱ्यान बदललें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, थँक्यू जीजस. नाव जेन्ना हें घडटालें, आतां म्हजें उदाहरण तुमकां दिता. हो स्क्रिप्चर सांगूंक, दीस इज माय कमांडमेंट दॅट आय हॅव लव यू लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू. सो जेन्ना म्हाका हे सगळें घडणी घडोवंक लागली म्हज्या जिवितान. लेट मी सी द टायम, आय एम नॉट गोईंग. ओके, वी हॅव नो. ओके, सो या then where I will get in mountain. I thought तुका दिसलें हांव दोंगरार काजारतालो वचोन म्हूण. Yeah. I got converted at the age of 18. 18. I got married when I was 28, 29, like that. Hallelujah. Thank you, Jesus. That's what my journey, with Christ all the way. Praise God. And God taught me a lot of things in this journey. Praise Jesus. So, जेन्ना हे सगळें केस्तांव जावंक लागलें, आनी आतां जेजूची वळख ना. I'll make it very short because I've shared it multiple times. जेन्ना मागीर जेजूची वळख मेवली, रेतिराक हांव पावलें. रेतिराक कितें शिकयता? आतां तुमकां कसली शिकवण येता? हांवूय बसलेलें अशेंच आनी कितें म्हणटा, लव वन अनदर. कितें लव? घरान पेट्टात केस्तांवां. घरान जाता लव, एकामेकाचो स्वभाव सोंसना आनी लव आनी कशें करपाचें. आनी जेन्ना मोग करचो, गुणगुण नासतना, ग्राम्बलींग करी नासतना, येसो न्हू. भितर ग्राम्बलींग, तूं बायलान आनी कितें मोग दाखयतलें, ही हिपोक्रेसी जाली ना. कितें म्हणटा हिपोक्रेसीन कोंकणी? ढोंगेपण जालें न्हय. की भितर गडबड तुजो चलता आनी भायल्यान तूं मोग करताय. आनी गॉड हेट्स हिपोक्रेसी. ढोंगेपण देवाक बिलकूल सोंसना. ही हेट्स. दुयेस करता देव ढोंगेपणाक. जेजूक आमी पळयला गॉस्पलान, शुभ वर्तमानांनी हे 4 गॉस्पल आमी पळयता कशे भाशेन जेजू हेट करी ढोंगेपणाचो. येसो न्हू. आनी देव आमचें कितें पळयता? भायलें पळयना, भितर. आतां हांव चिंत्ता, भितर म्हाका हेजो राग आहा, भितर म्हाका सगळें गडबड आहा, भायल्यान आनी कितें मोग करूं? आनी म्हाकाय जमनासलें ढोंगेपण करूंक. इट वॉज अगेन्स्ट माय नेचर ऑल्सो. म्हाज्यान ढोंगेपण करूंक जायना. देव हेट करता तें मागीर गमोन आयलें. पूण इवन फॉर मी, आय कॅनॉट एक्ट
एक्टींग करूंक म्हज्यान जायना. कितें हा तें हा, वॉट इज देर इनसायड, इवन माय फॅमिली नोज अबाउट इट. म्हज्यान ढोंगेपण तुका वयल्या वयर बरेंपण दाखोवंक जायना. म्हज्या भितर कितें हा दॅट वील कम ऑन माय फेस ऑल्सो विथ माय वर्ड्स ऑल्सो. सो जेन्ना आतां हें उतर आयलें, मोग एकामेकाचो मोग करचो, देवान केला ते भाशेन करचो, आनी कितेंय जावं देवान मोग ओतयलेलो मोग कांय म्हजे तकलेक सजमणेक म्हजे पडना. कित्याक म्हजें ध्यान खंय आहा, तेजें एक्शन करणी घरान आनी कशें जाता, म्हजें एक्सपेक्टेशन इज वॉट कोंकणी ब्रदर, आवडे आनी डिझायर सेम, डिझायर एंड एक्सपेक्टेशन. म्हाका कितें जालेलें जाय, म्हाका जाय तशें म्हजें एक्सपेक्टेशन आसलें तेजे कडल्यान, ताणें कशें अपेक्षा, आतां म्हाका जाय आसलें तेणें एके भाशेन म्हाजें सगळें उलोवप जावं ट्रीट करप कशे भाशेन हांव एके भाशेन सोदतालें, पूण तेजे कडल्यान म्हाका ते भाशेन मेळनासलें. ओके, आतां हांव कितें सोदतां तें म्हाका तेजे सोर्शिल्यान मेळना. मोग जाता आतां फोग मोगाचो. आनी काजारा दिसा कितें म्हणलां, सुखान दुखान वायटान बऱ्यान हा हें सगलें दिलां, पूण करणेन घालूंक जाता. जेजू नासतना, पवित्वात्मो नासतना आमच्यान कितेंच देवाचें उतर करणेन घालूंक जायना. कितलेय पासून आमी भास दिली आनी कितें उतर दिलें आनी कितें दिलें, कोणाक सांगलें, करणेन घालूंक आमकां जावचें ना अनलेस एंड अंटील जेजू सोवे आमी रिगोन रावना. ही सेज यू कॅनॉट डू एनीथिंग विदाउट मी. तुज्यान कांयच करूंक जायना म्हजे विरेत, आनी म्हाका ही कांयच सोजमणी नासली. पूण जेन्ना हांव उतराक आयलें, आतां मोग म्हणटा, म्हाका हें कांय जमना आनी म्हाका तें एक्टिंगूय करूंक म्हज्या लागीं जायना. सदां उठून सकाळचें हांव म्हणटालें, आयज सान हांव ताका कांय म्हणचें ना, केस्तांव करचें ना, कितेंय पासून जालें जाल्यार हांव तोंड उगडचें ना. आख्खो दीस हांव केअरफुली रावतालें. न्हिदोंक वेच्या आदीं आख्ख्या दिसाक सांबाळलां तितलें. Brother, you say what you said? Wokun udele. Did he see my action with his eyes? When I did this, did he saw my action? But what was his word? Tene poila hain kide action kela te? But did he say that word? Yes or no? Do you see how koso to othmik dolyansan he picturizing things? Koshe भाशेन तो कल्पना करता या उतराची, हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय देवाच्या उतरान. ब्रदर, वॉट यू सेड रायट, हांवें तें एक्शनान हांगा केलोलें. दॅट्स वाय हांव म्हाका स्ट्रायक जालें, अरे हाव डीड ही से दॅट. आय एम टेलिंग यू, आमी खरेंच भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवंक एक सिनारियो तो क्रिएट जावंक ओथमीक वाठाराचो वी हॅव टू लर्न फ्रॉम ब्रदर. तुम्ही ऑब्झर्व केलें, आय डीड दीस, ही सेड इट. ताका दिसना फिजिकल आयज, बट जेन्ना हांवें हें एक्शन केलें, ही मेड दॅट इमॅजिनेशन, कल्पना, आनी ही सेड इट विथ हीज वर्ड. आनी आय रिमेंबर लास्ट मंथान पासून सेम जालेलें, आनी पापा कॉट हिम, ही सेड समथींग. पिक्चर तांगा दिला, तो उलयलो तें पिक्चर. हालेलुया, थँक यू जीसस. तो सिक्स सेन्स पळय हा न्हू भावार्थाचो, फास्ट एक्टिवली ऑन हाय स्पीड तेज्या जिवितान चलता. प्रेज गॉड. आनी वो आमच्याय जिवितान जावंक जाय. हे दोळे दिले फकत संवसारी वस्तू पळोवंक. ओथमीक वाठारान वाड जावपाक ओतम्याचे दोळे, भावार्थाचे दोळे उक्ते जावंक जाय आमचे. हालेलुया. बट दिस माय टेस्टिमनी इज लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम नो. That's fine. It doesn't matter 15 years or kitli वर्सां. It matters like how you are living this word. कशी आमी हे उतर जियेता. हालेलुया. सो जेन्ना म्हजें उदाहरण जेन्ना हांव म्हणटालें आख्खे दीस सांबाळलेलें, बिकॉज आय वॉज ट्रायंग टू डू, हांव प्रयत्न करी म्हज्या वस्तूंकी तें सांबाळूंक. आनी एक दीस असो आयलो आनी हे जायते दीस गेले. ओके, मंथ्स वेंट. आय वॉज ट्रायंग टू, आनी हांव तेन्ना उतरान आसलोलें. I was listening to the teaching and all. पूण हे गॉड कायंड ऑफ लव, अगापे मोगाचेर कांय नासली शिकोण.
उरलेलें टिचींग, स्पीक टू द मावंटन, फेथ, हे सगळें आयकताले, सगळें आसलें. पूण देवा सारक्याच्या मोगाचेर, लवींग वन अनदर एज क्रायस्ट एज लव्ड मी, तें म्हाका मोगाची कांय सोजमणी डीप नाहली. आनी जें म्हाका समजणी नासली, देव म्हाका त्या भागान कितें करी. आतां तो बरे भशेन बिहेवियरान आसलो म्हज्या सांगाता, म्हाका तो भाग समजोवपाचो, अगापे मोग कितें तें म्हाका समजणी येवपाची. कोण तुजो मोग करिना, कोण तुका जाय ते भशेन जियेना, तरी पूण तुवें तेजो मोग करूंक जाय म्हूण ही समजणी म्हाका आसतली आसली. जोरी पूण तो म्हाका कशें म्हाका जाय तशें तो सारको रोबोट कसो जियेतालो बेश्टें म्हाका दाखोवंक वयल्या वयर पासून, तरी म्हाका तें रियलायजेशन आसचें नासलें न्हय अगापे मोगाचें. आसतलें आहलें देवा सारकें मोगाचें. म्हाका तें आमकां कितें उणें पडटा तेंच आमकां जाय न्हय, पूण म्हाका जाय ते भशेन तर तो एक्टींग करी, बेश्टें एक्टींग करी. म्हाका अगापे मोगाची कांयच गरज नासली, समजणूय नासली. करेक्ट. पूण एक दीस हांव चिंता, हांव कांय म्हणचें ना, रिएक्ट करचें ना. आनी मागीर अशे दीस थोडे गेले आनी एक दीस म्हाका वाज आयलो. लायक हांव मॉर्निंग आमी म्हणटाली पळय, एक पॉयंटार आमी पावले कितले म्हूण वाज येयलो, आतां जायना. तो एक घडी अशी आयली, म्हाका वाज येयलो. वाज येयलो म्हणल्यार एक बेजाराय आयली. आनी हांवें म्हणलें आतां कितें पूण करपाचें. हांव आतां उतर आयकतां, रेतीर करतां, सगलें करतां, पूण ह्या भागान हांव फेल. मोग करपाक देवा सारक्याचो, कोण म्हाजो मोग करता तेजो मोग करूंक नंबर 1 हांव. कोण म्हाका बरें करता ताका बरें करूंक आमी, तें कोणें शिकोवची गरज आमकां. बरें करतल्यांक आमी रोखडीच बरें करता, हें सोनू तें कोणें शिकोवपाची गरज ना. सो आय वॉज ऑल्सो गुड इन दॅट. पूण कोण म्हाका जाय ते भशेन बिहेव करना तेजो मोग करपाक आमकां जाता ना. आनी आय वॉज फायटींग दॅट बॅटल. इट्स वे 2 years, 2.5 years बिफोर स्टोरी. मागीर एक दीस जालें बेजार आयलो आनी हांवें म्हणलें कितें किचनानूच उबें रावन काम करता आसतना आय सेड वॉट इज दीस. आय ट्रायड सो मच. लॉर्ड आय एम टायर्ड. थकलें हांव, हारता हांव, म्हज्यान जायत ना मोग करूंक. आमी सगळीं हारता ह्या भागान. आनी हांव सारकें निराशी जालें. कितें पूण कितें करूं, वॉट टू डू. एंड द वॉयस स्पोक टू मी, टिचींग ऑन लव. अगापे नांव खबर ना, टिचींग आयक मोगाचेर. वॉयस कितें आयलो, शिकोवण आयक मोगाचेर. आतां कितें केलें, मोबायल हाडलो फास्ट फास्ट, युट्यूबाचेर टायप केलें टिचींग्स ऑन लव. JCLM घातलें टिचींग ऑन लव. टिचींग ऑन लव घातलें, कितें आयलें, पापाची बरी पयलींची अगापे लवाचेर टिचींग आहा. आय थिंक ही डीड दॅट इन दुबय, आय थिंक ऑनलायन झुमाचेर रायट, झूम दुबय. दोस टिचींग केम तेन्ना त्यो आहल्यो. सो अगापे कांय खबर ना, वॉट इज अगापे, वॉट इज वॉट, डोंट नो एनीथींग. जस्ट आय पूट टिचींग्स ऑन लव JCLM हें टायप केलें आनी तें टिचींग्स आयलें. आनी ते पार्ट्स आहा 1, 2, 3 पार्ट्स आहले. ते पार्ट्स आयकोंक सुरू केले त्या दिसांनी. आनी कित्याक आय वॉज फेलिंग वेर मोग रायट. आतां कितें घालचें पडलें म्हाका. तें जेन्ना हांवें म्हणलें हांव निराशी जालें, जेजू म्हणलें हांव निराशी जालां, हांव म्हाका आतां सोजमोन हांव कितें करूं. आय ट्रायड टू लव हिम फोर्सफुली वीच इज नॉट हॅपनिंग. आनी हारलोलें जालें. द वॉयस केम इनसायड, लिसन टिचींग ऑन लव. वेन आय टायप टिचींग्स ऑन लव घातलें, मिनिस्ट्रीचें नांव घातलें, टिचींग ऑन लव केलें आनी हें बाबाचें टिचींग आयलें सगलें मोगाचेर. आनी थिंगा अगापे ह्या आनी कितें म्हणोंक पासून जायना उतर. तेन्ना बिकॉज आय डीड नॉट नो. आतां आमी जाणा म्हूण अगापे म्हणटा, त्या टायमार ह्या आनी कितें नेतशें उतर अगापे, हे सगळीं चिंतनां आयलीं. टिचींग्स लायलें आनी आयकोंक सुरू केलें. आयकता 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 दीसभर आयकोंक स्टार्ट केलें. रातभर आयकता, दीसभर आयकता, सगलो वेळ आयकता. आयकता 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 हें मायंड रिन्यू जावपाक लागलें. सोजमणी आयली. देवा सारक्याचो मोग वेगळो आसा, मनशाचो मोग वेगळो आहा. मनशाचो मोग कसलो, तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका मोग करतां. तूं म्हजो मोग कर, हांव तुजो करतां. आनी जेन्ना तो देवा सारक्याच्या मोगाचें शिकोवंक लागलो, ताका कितें बरयलां, अगापे लव, सॅक्रिफिशियल लव, वन सायडीड लव. वो आनी मोग कसलो, दुसरो कितेंय वायट पासून केलें जाल्यार हांवें करूंकूच जाय. आनी वो मोग देवा सारक्याचो. सो आमी कोणाच्या इमेजीन केलोली, देवा सारक्याचे. कोणा सारक्याची रोचले आमकां देवान, आपल्या सारक्याची. सो मोगूय आमी कोणा सारक्याचो करचो पडलो, देवा सारक्याचो. आनी दुसरो ऑप्शन आहा, दुसरो ऑप्शन ना. यू हॅव टू टेक दॅट. येस ओ नो. सो आय सेड ओ
अशें केन्ना आयकोंकूच ना म्हणून केन्ना कोणें आमकां सांगोंकूय ना. बरें करतल्याक बरें करूंक जाय हें आयकलां, वायट करतल्याक बरें करूंक जाय हें केन्ना आयकोंक ना. आनी तें आयकोन 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 हांव इतलें ते शिकोवणेन एनग्रॉस जालें आनी तेची सोजमणी म्हाका मेळोंक लागली. फर्स्ट थिंग वॉट हॅपन्ड इज म्हजो जो आवंडो आसलो, एक्सपेक्टेशन आसलें तेणें म्हज्या सारकें जावचें म्हूण तो डिझायरूच गेलो. दॅट एक्सपेक्टेशन इज ओन्ली गॉन. कित्याक तेका देवान युनीक केला, म्हाका देवान युनीक केला. पूण आमी सगलीं ओतम्यान देवा सारक्याची, पूण स्वभाव एकल्याचो वेगवेगळो आसा. आनी आयज देवान म्हाका आनी तेका सांगातान हाडल्या एकामेका भितर जें उणेपण आहा तें आमी पुरें करूंक. करेक्ट. आनी दोगांय जाणां मेळोन देवाक मोहिमा हाडूंक. करेक्ट. ही सोजमणी जेन्ना इल्ली इल्ली येवंक लागली त्या दिसातान हांवें निर्णय घेतलो, निचोव केलो. I took a decision. I will not expect him to change. Rather, let me change by this word. Change म्हणल्यार कितें? म्हजो स्वयंप चेंज म्हणना, देवा सारक्याचोच, म्हजो स्वभाव न्हय. The way I look at him, for that to change. जे भाशेन हांव तेका पळयतां, जे भाशेन तेज्या कडल्यान हांव पळय कितें केलोलें जाय तें सोदतां, ती नदर म्हजी चेंज करूंक I made a decision. आनी जेन्ना हो निर्णय घेतलो, ही शिकोवण आयकोन हांव देवाक आर्गां दितां. त्या टायमार देव म्हजे लागीं उलयलो आनी देवान म्हणलें, होली स्पिरीट टोल्ड, विस्पर्ड टू मी, द वॉयस केम विदीन मी, लिसन टीचिंग ऑन लव. कित्याक त्या भागान हांव शेणटालें, त्या भागान म्हाका जाय नासलें. इवन त्या टायमार प्रिचींग पासून हांव कोरी इन द बिगिनींग ऑफ माय डेज, 3 years बिफोर जेन्ना स्टार्ट जालोली सेशन टिचींग हांव दितालें, ऑन फेथ दितालें. बट मोगा विशीं म्हाका सोजमणी अशी देवा सारक्याच्या मोगाची म्हाका सोजमणी नासली. आनी हे म्हज्याच घोवा उद्देशी देवान म्हाका ही शिकवण म्हाका दिली. आनी त्या टायमार देवान म्हाका शिकयलें आपल्या सारक्याचो मोग म्हणल्यार कितें. जी शिकवण आमी शिकता वो अगापे मोग, देवा सारक्याचो प्रिती मोग देवाचो, हाचो अर्थ कितें. तूं त्या मनशाक तुका बरें कर म्हूण तूं सोदिनाय, बट तूं निर्णय घेता loving one another as I have loved you. आनी जेन्ना त्या दिसा सांची शिकोवण हांव आयकोंक लागलें, God gave me the understanding what is agape. वो मोग म्हणल्यार कितें. तुमी पातकान आसतनाच हांवें तुमचो मोग केलो, म्हज्या एकल्याच पुताक आपणें वंपून दिलो. हो जावन आसा देवाचो मोग. आनी होच मोग आयज ताणें आमच्या काळजान वतयला, एकामेकाचो मोग करूंक. हालेलुया. आनी त्या दिसा सावन हांवें चिंतलें, तो कितेंय बिहेव करूंक, हांव रिएक्ट करचें ना, बट आय वील रिस्पॉन्ड वीथ लव. एज अ वायफ, एक घोरकान कशी म्हजी कितें जबाबदारी आहा पवित्र पुस्तकाच्या प्रमाणे, एक घोरकानीची जबाबदारी आहा पवित्र पुस्तकाच्या प्रमाणे, जाणा आमी हो ना. इन एफिशियन्स कोलोशियन्स बरयलेलें आहा, एक घोरकानीची जबाबदारी ताच्या घोरकारा सोवें. कोशे भाशेन आमी सबमिशन करचें, कोशे भाशेन ताका आमी मान रिस्पेक्ट कितेंय तो करूंक. वी आर कॉल्ड एज अ वायफ टू रिस्पेक्ट आवर हजबंड. तेच भाशेन घोरकाराकूय कमांड्स आहा टू लव युअर वायफ. तुजे घोरकानीचो तूं मोग कर. हालेलुया. आनी आमकांय हा, जेन्ना हांव म्हज्या घोरकारा कडल्यान सोदतालें म्हाका जाय ते भाशेन रेस्पेद आसलो, हांव दितालें रिस्पेक्ट ताका. हांव ताका लॉस करिनासलें सोबे माजार, पूण तेजे कडल्यान हांव म्हाका जाय तें सोदता म्हणल्यार एक रिस्पेक्टाची खबरी ना. हांवें तो आहा ते भाशेन ताका स्विकारलो. पयलें वय म्हणलें, पूण मागीर काजार जावन सांगाता रावंक लागली. जेन्ना सभा एकामेकाचे चड चड भायर सरोंक लागले, कॉन्फ्लिक्ट्स जावंक लागले. आनी हें काम सैतान करता. केन्ना जो पर्यंत म्हाका उतराची समजणी ना, तो पर्यंत सैतान कितें करता, चान्स घेवन आहा. बिकॉज ही नोज लॅक ऑफ नॉलेज. देवाच्या उतराची एका जाण वायना, करी आयजो नास. नास केन्ना जाता देव म्हणटा, म्हजे पोरजेक म्हज्या उतराची जाण वायना त्या पासत तांचो नास. सैतानाक लागून नास जाता आमचो. कितली जाणांच्या जिवितान नास जाला सैतानाक लागून. जायते फावटी आमच्या जिवितान वायट जालें, तो सैतान येयलो, सोब ते सैतानाक बोट दाखयता. पूण देव कितें म्हणटा,
तुजो नाश जाला कित्याक तुका म्हज्या उतराची जाणवाय ना आनी तुका जाणवाय ना म्हूण सैतान येवन थिंगासोर फायदो काडटा. सो प्रॉब्लेम सैतानाचें न्हय, प्रॉब्लेम म्हाका जाणवाय ना, देवाच्या उतराची वळख ना. सो वळख घेवपाक भोव गरजेचें सो दॅट सैतान येवन आमच्या जिवितान आनी आमचो फायदो काडिना जावपाक. हालेलुया. सो जेन्ना म्हाका ह्या उतराची समजणी आयली आनी हांव तें उतर आनी मागीर हांव तें टिचींग आयकोत रावंक लागलें अगाबे मोगाचेर. आय कंटिन्यूड लिसनींग आनी जितलें आयकोता जे पळय रॉंग चिंतनां म्हजीं आसलीं, उतरां प्रमाणे नासलीं, एके घरकान्नीन आपल्या घरकाराक कसो मान दिवचो, रेस्पेद दिवचो, जावं कशे भाशेन आपलें कार्य करचें आपल्या घोवा सवें, ती म्हाका समजणी नासली. स्टेप बाय स्टेप देव म्हाका शिकयत रावंक लागलो त्या उतरांतल्यान. आनी जितलें शिकयता आपणायलें, स्विकारलें, त्या प्रमाणे एक्शनान घायलें, this relation began to get restored. तो संबंद तुटपाक पावलेलो तो परत्यान घडोवन आयलो. हालेलुया. हे डिसिजन लव वन एनदर. यू अंडरस्टँड हाव गॉड लव्ड यू. आतां अगापे मोग केन्ना आमकां समजून येतलो? जेन्ना आमकां देवान आमचो केला मोग पळय, तो मोग जेन्ना आमी समजतली, तो मोग म्हज्या भितर जेन्ना देवान येयला म्हूण हांव सोत मानतलें, यू वील बिगेन टू लव वन एनदर एज God, Jesus loved you. So वो कमांड जेन्ना देवान आमकां दिला तेज्या पयलीं ताणें आपलो मोग आमकां समजयला, आमकां वतयला. हालेलुया. ग्रेटर लव हॅज नो वन देन दीस दॅट समवन ले डावन हीज लायफ फॉर हीज फ्रेंड्स. सो हे आतां तो आपल्या विशीं म्हणटा, व्हरतो मोग म्हणटा असो जावन ग्रेटर लव हॅज नो वन देन दीस दॅट समवन ले डावन हीज लायफ फॉर हीज फ्रेंड्स अँड यू आर माय फ्रेंड्स इफ यू डू what I command you. सो जेजून आपलें जिवीत आमच्या पासत आमकां समर्पण केलें. खुर्सार ताणें आपलो प्राण आमचे पासत ताणें दिलो. इतलो व्हरतो मोग ताणें आमचो केलो आनी आयज आमकां ताणें आपलो फ्रेंड्स म्हणटा तो. यू आर माय फ्रेंड्स इफ यू डू वॉट आय कमांड यू विच इज लव वन एनदर एज आय हॅव लव्ड यू. नाव ही सेज आपूण तुमकां आनीक म्हणटा, आय No longer do I call you servant, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. आता पळय, abide in me and my word in you. करेक्ट. म्हजे सवे रिगोन रावात आनी म्हजें उतर तुजें सवें आनी मागीर तुमी मागात. हांगासर कितें बरयलां आतां? यू डीड नॉट चूज मी बट आय चूज यू अँड अपॉइंटेड यू दॅट यू शूड गो अँड बेर फ्रूट अँड दॅट युअर फ्रूट शूड अबायड सो दॅट वॉट एवर यू आस्क द फादर इन माय नेम ही मे गिव इट टू यू. तूं जेन्ना ही फळां गिव इट टू यू. तूं जेन्ना ही फळां, यू रीड दीस 16 वर्स. तूं जेन्ना फळां उत्पन्न करूंक लागताय आनी आतां जेन्ना तूं उत्पन्न करूंक लागता, आतां तूं विचार म्हज्या बापा लागीं म्हज्या नांवान तो तुमकां दितलो. हालेलुया. रीड 16th वर्स. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनीक फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. कसलीं फळां? द फ्रूट शूड अबायड. तोखता तसलीं फळां. हालेलुया. ही फळां जी आमी आतां आमकां जेन्ना आमी दिवंक लागतलीं, ही तोखता तसलीं फळां जावंक जाय, घोडेबोरीची न्हय. ही कसलीं फळां जावंक जाय? तोखता तसलीं फळां. सोंसणीकायेचीं फळां. कसलेय पासून तुफान आयलें जाल्यार आलोप दोलोप ना, पूण कॉन्स्टंटली ही तोखता तसलीं फळां आमच्या जिवितान जावंक जाय. मागीर सिस्टर. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागशात तितलें तो तुमकां दितलो. ओके. सो ही तोखता तसलीं फळां जावं दी आनी त्या उपरांत म्हज्या नांवान तुमी कितें मागशात तें तो तुमकां दितलो. ही 14वी ओळ लास्ट एक घेवया आमी. सो दीज थिंग्स आय कमांड यू, अगेन ही इज टेलिंग, दीज थिंग्स आय कमांड यू सो दॅट यू वील लव वन एनदर. ब्रदर प्लीज गो डावन.
These things I command you so that you will love one another. आता हे सगळें जेजून आमकां शिकयलां, ही आज्ञा दिलां. तो म्हणटा हे सगळें तुमकां आपणें शिकयलां, ही आज्ञा दिलां, कित्याक तुमी एकामेकाचो मोग करपाक. कित्याक जेन्ना जेजू सोवे आमी रिगोन रावता, आनी एक वर्स आमकां आहा प्रिवियस, तेजो संतोष आमच्या भितर पुरो जावपाक. यू नो, फॉर हीज जॉय टू बी फूल इन अस. जेजूच्या सोवे जेन्ना आमी रिगोन रावता, तेजो संतोष आमच्या भितर पुरो जाता. हालेलुया. जेजू सोवे रिगोन ना, संतोष बरीत आमच्यान रावोंक जायना. इन अनदर वर्ड्स आमी समजोंक जाय ल्हानच्या उतरांनी, जेजू सोवे रिगोन रावचें आमकां भोव गरजेचें. कित्याक जेजू सोवे रिगोन रावप म्हणल्यार तेज्या उतरान रावप, ताची आज्ञा पाळप आनी तेज्या संबंदान आमी रावप. तेज्या संबंदान जेन्ना रावतलीं, तेणें आज्ञा दिल्या ती करपाक आमकां एफर्टलेसली जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. ओके, ह्या शिकवणे विशीं तुमकां कितें विचारूंक जाय काय? समजला कितें तुमी सांग. If somebody is saying bad words to you, ओके. example your family member. So in that case, what we must do? ब्लेस देम. Can't tolerate. Can't tolerate. Okay, can you put that Matthew 5:44, I think. Yeah, put Matthew 5:44. 5:44, no? Okay, can you read? So that you may be sons of your Father who is in heaven. No, read 44. But I say to you, love your enemies and pray Okay, for can you those put that in KJV? persecute you. 44, put it in KJV, please. I say unto you, but I say unto you, who's speaking this red color? When it is in red color, who's speaking? Jesus. Okay, Jesus command, he said, right, keep my commandment. Jesus said no, in other place, keep my commandments. Okay, this is his command. But I say unto you, what is he saying? But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Despitefully use you and persecute you. Okay, put that in TPT. Yeah. Read. However, I say to you, love your enemies, bless the one who curses you, do something wonderful for the one who hates you, and respond to the very ones who persecute you by praying for them. Okay. What that family member is doing to you? Bad words, giving bad words, Bad word is cursing or blessing? cursing, When somebody gives bad word, is it cursing or blessing? cursing. So what is the command for the one who curses you? Bless the one who curses you. When somebody gives you bad word, that person bless you or curse you? Curses you, right? Read this. Bless the one who curses you. Okay, what you will do? What you will do to them? Pray. Bless the one who curses you. How you will bless? You say the same words back to them? Because what they said is cursing words to you. But when they curse you with the bad words, you bless them with a good word, which is the word of God. You bless them in Jesus' name. And no need to say, no matter you are cursing me, this, that, I bless you in the name of Jesus. You go in your closet. You go in your room and say, Lord, you know what they have said to me.
But you gave me one command, love them just the way I have loved you. Jesus, I have received your love. Everybody rejected me. Everybody has left me alone. But it's only you who has accepted me and loved me. And I have received your love, Jesus. And you know what that person has done to me, how she is cursing me with a bad word. But Lord, I want to obey your word and I want to do what your word says because you loved me so much. And in the response to your love, I want to do the same, what you do. Help me, Lord, to bless them. And say, in the name of Jesus, I bless this family member and I bless everyone in Jesus' name who curses me. And I pray for them that one day they encounter Jesus Christ and encounter the love of God. That what I have experienced, I pray even they experience the same thing. Understand? What you experience from Jesus, you're praying for that person that they also experience the same thing. Is it going to help now? And if your prayer is faith-filled prayer, the prayer will be answered. Surely. Because when parents, mothers are praying for children, the prayers are answered, right? When you pray for that family members of yours who curses you, and when you do it by faith, surely the prayers are going to be answered. And one day you see, instead of cursing, they will also start blessing you and loving you. And then you will say, oh, my prayers are answered. Jesus, you heard my prayer. I have seen the change. Yes or no? You got it? More, you have anything to say? You want to ask anything more? हे प्रश्न पळय तिणें विचारला आमकां नासलो हो प्रश्न सेम हां आसलो हो ना गॉड स्पोक नो थ्रू द स्क्रिप्चर्स करेक्ट नो देव सगळ्या आमच्या प्रश्नांचो जबाब ताच्या उतरांनूच आसा येस नो ब्रदर दुस्मान आमकां आसतात आमकां शिराप दितेले जायते आहा संवसारान आमकां कस कोत्तेले जायते लोक आहा बट आमी जेन्ना आमकां कोणी कस कोता जेजून आज्ञा दिला ब्लेस द वन हू कस यू सो यू पिक अप वॉट इज युअर पार्ट वॉट इज आवर पार्ट दोज हू अबायड इन जीसस जेजू सवे रिगोन रावता तेंचो भाग कितें लविंग युअर एनिमी ब्लेसिंग द वन हू कस यू डुईंग गुड समथींग वंडरफूल फॉर द वन हू हेट्स यू Now, doing something for the one who hates you and respond to the very ones who persecute you by praying for them. कोण तुका पिडापीड दिता तूं ताच्या पासत मागणें कर विनोती कर कोण तुका पिडापीड दिता जाल्यार कोण तुजो द्वेस करता एक संदी एक ऑपॉर्च्युनिटी सोदून काड डू समथींग वंडरफूल फॉर दॅट पर्सन वी हॅव पीपल आमच्या जिवितान आहा न्हय कोण आमकां हेट करता आनी जेन्ना आमकां कोण हेट करता आमकां गमना आमकां वी कॅन मेक आउट रायट हू इज हेटींग एक ऑपॉर्च्युनिटी फायंड कर टू डू समथींग गूड फॉर दॅट पर्सन नॉट बिकॉज तूं तुजें व्हडपण दाखोवंक बट टू फॉलो द कमांड वॉट जीसस हॅज गिवन अँड डू इट आउट ऑफ लव बिकॉज ही सेड लव युअर एनिमी आतां कोण तुका हेट करता इन द अदर वर्ड्स तो तुजो एनिमी कसो जाता वयव ना But don't let that enemy to stay as an enemy, but you make a choice to love that enemy. And find an opportunity to do something wonderful for that person. कितें करणी बरी करणी कर जेजूच्या मोगा पासत that will bring that change in that person's heart towards you. Hallelujah. दर आतां कोणाचो एक लेट्स से एक फंक्शन आहा ओके उदाहरण दिता कोणाचें फंक्शन आहा and that person is maybe very good to you earlier पयलीं बरो आहा मनीस तो आनी फॉर सम रिजन तुमचें आतां प्रॉब्लम जाला आनी तो मनीस तुज्या लागीं उलयना आनी मनान तो तुका हेट करता वो कितेंय जावं आनी द फंक्शन इज देर पॉसिबल आहा तुका इनवायट करूंक ना लेट्स से पूण तुमचें रिलेशन बरें आसलें शुअरली तुका इन्विटेशन आसतलें आतां तुज्या मनान कितें आहा पळय इतलो म्हाजो तो द्वेस करता म्हाका इनवायट पासून करूंक ना म्हाका त्या फंक्शनान आपोवंक ना पासून करेक्ट न्हू तूं कितें म्हणटलें ना वयचो हांव वयचेंच ना आतां तूं वचत ना दुस्मान काय उणी जातली वाडटली
वाडटली. आतां जोरी तर तूं डिसिजन घेता इवन आपोवंक ना पासून जाल्यार आय जस्ट विजीट इन दॅट फंक्शन वॉट एवर गिफ्ट यू कॅन परचेस फॉर दॅट पर्सन. कित्याक तूं जाणा न्ही वळखता जर तुवें कितें ताका लायकात असलें कितें एक धाकटुलें वंडरफूल थिंग एक बुके जावं गिफ्ट घेवन कितें देवाचें जावं कितेंय देवाच्या उतरा प्रमाणें कितेंय तूं घेवन ताका ल्हानशें आय कॅनॉट स्पेसिफिकली टेल यू दॅट वॉट गिफ्ट यू मस्ट टेक आय एम नॉट सेयींग कितेंय जावं तूं जाणा न्हय तुज्या वळखीच्या मनशाक कितें लायक कितें आहा अकॉर्डिंग टू दॅट तूं कितेंय घेवन गेलो त्या फंक्शनान तूं गेलो विश केलें तें तुजें गिफ्ट दिलें आनी तूं घरा आयलो वील दॅट पर्सन वील नॉट चेंज. तेज्या मनान एक कारण जावचें ना एक बदलावणी येवंक हांवें इतलो द्वेस केलो ह्या मनशाचो हेका आपोवंक ना पासून हांवें फंक्शनाक पूण तरी पूण तो आयलो आपोवंक ना तरी आयलो. हालेलुया. आपोवंक ना तरी आयलो. हें कारण जावचें ना त्या मनान तेजे तो राग आहा तो निवोन मोगान बदलोंक शुअरली जातलें. आतां तो तुजो अनवळखी मनीस न्हय फकत अनबोन जाला म्हूण तुका आपोवंक ना अदरवायज यू आर द फर्स्ट पर्सन वूड बी इनवायटेड इन दॅट सिनारियो आय एम सेयींग. हांव तुमकां म्हणना आपोयना तेज्या फंक्शनाक वसा हांव तें सांगना ओके समजून घेयात म्हजें एग्जाम्पल. हांव म्हणना तुमकां कोण तुमकां इनवायट करिना तेंच्या फंक्शनान तुमी वसोंक जाय आय एम नॉट सेयींग दॅट. वॉट आय एम सेयींग इज जोरी पूण हो बरो खास मनीस तुजो पूण तुजो आतां कितें प्रॉब्लम जाल्यान आतां तो तुमी हेट करता तो तुका हेट करता इन दॅट सिट्युएशन आय एम सेयींग इफ रिलेशन इज गूड तो तूं पयलो मनीस इन्विटेशनाक आपोवपी तुका आपोवपी पूण त्या सिट्युएशनान तूं एक बरी गजाल कर त्या मनशाक एक केन्ना आमी कोण तुजे रागार जाला कितें आहा एक बरी मॅसेज धाड देवाच्या उतराची ब्लेसिंगाची. जायात तुमी कारण ताजो राग चडला तो निवपाक तुजी बरी कोरणी करून डू समथींग वंडरफूल फॉर द वन हू हेट्स यू. हालेलुया. डू गूड. दुसरो द्वेस करता म्हूण तूं तुजी पावलां फाटीं घेवन तूं फाटीं रावं नाका. दुस्मानकाय उणी जावची ना दुस्मानकाय वाडटली. सो तूं तुजें पयलें पावल मार बरी कोरणी करपाक. असली कोरणी त्या मनशान केन्ना येवजूंक ना पासून तूं करीत म्हूण देवा उतरा प्रमाणे असली कोरणी करात. आनी एक सांगता कोरणी बरी देव बेसांव दितलो म्हूण न्हय देवान तो मोग तुज्या भितर ओतयला देवान तुजें सगळें बरेंपण केलां त्या बरेपणा पासत तूं दुसऱ्यांक बरेपण कर. ट्राय टू अंडरस्टँड कित्याक आमची मायंड न्हू मनशाची रोखडीच डायवर्ट जाता ओ तें करीत जाल्यार देव म्हाका बरें करतलो ना ना देवान तुका बरें केलां म्हूण तूं दुसऱ्याक बरें करता. रिमेंबर दीस देवाचें शुभ वर्तमान जेजूची बरी खबर जावन आसा देवान बरें केलां म्हणून तूं बरें करता. करेक्ट. तूं बरें करता म्हूण देव तुका बरें करतलो म्हूण हो गॉस्पल न्हय तो जातलो तुजो ओन रायचियसनस तुजें सेल्फ रायचियसनस. पूण आमचें नितीवनपण कितें देवान जेजून मेळोवन दिलां पळय तें आमचें नितीवनपण आमचे करणे उद्देशी न्हय. सो समजून घेत वेन तूं जेन्ना दुसऱ्याक बरें करता तें बरेंपण जावंक जाय कित्याक तुवें पयलीं बरेंपण स्विकारलां आपणायलां. समजता. प्रे जीजस. हालेलुया. सो अंडरस्टूड नो सिस्टर यू गॉट युअर आन्सर. सो यू आर कॉल्ड टू ब्लेस द वन हू कर्स यू. प्रेज गॉड. सो आमकां सगल्यांक जबाब मेवलो येस ओ नो. सो आमकां आनीक दुसरें ऑल्टरनेट आन्सर ना वायट करतल्यांक वायट करप आय फॉर एन आय टूथ फॉर या से येस लॉट्स ऑफ टायम गॉड हॅज गिवन फॉर हिज वर्ड. One person ओके did so much bad for so many years. ओके. Example, 12 years, 15 years. 12 years ओके. How to forgive that person? 12 years. 12 years wrong doing. 12 years wrong doing. Correct? Okay. जेन्ना आदावान Life is only got this thing. ओके आदावान जेन्ना पातोक केलें कितलीं वर्सां पयलें सुरवातेक तेज्या उपरांत कितल्या वर्सांनी जेजू आयलो 12 years इन हंड्रेड्स एंड थाउजंड्स years इतली सारी पुरी वर्सां मनीस वायट करीत गेलो येसो नो कितलें वायट केलें मनशान कितले पाटी देवान वायटाचेर तेंच्या फॉर्मोन जालें वायटाचेर आनी जायतें जालें 7 वर्सांनी उतर मोडप आनी जायतें घडलें इतलें वायट जालें आनी त्या उपरांत कितल्याशाच वर्सांनी जेजू आयलो. त्या टायमार देवान चिंतलें इतलीं वर्सां चड वायट केलां हेंच्यांनी आतां आनी जेजू नाका अशें केलें. इतल्या वर्सांच्या वायट पर्यंत
कितल्या वर्सांनी आपल्या पुताक धाडून त्या टायमार धाडून आमकां बोगसोणें दिलें वयवो ना ओके जेजून म्हणलां पेद्रूक 70 times 7 फॉरगिव कोर म्हूण 12 वर्सांचें बोगसोणें दिवप ना म्हणलां 70 times 7 म्हणल्यार तेका आनीक कावंटींग आहा जायते पाटी सो 12 वर्सांचें कोत लागतलें थिंगा ना जेजू म्हणटा सकाळीं एका मनशान तुका वायट केलें आनी रोखडोच तो आयलो आनी बोगसोणें मागता दी पोत ते दनपारां आयलो दी सांजेर आयलो दी पोत्यान आयलो दी म्हणचें कितें जितले पावटी तो वायट कोत्तलो येता बोगसोणें मागोंक तुवें दिवंक जाय आनी येना पासून तर तो वायट करीतूच आहा फ्रॉम युअर हार्ट यू नीड टू मेक वन डिसिजन टू लव दॅट पर्सन दुस्मानाचो मोग कोर सो इट्स नॉट अबाउट हाऊ मेनी इयर्स इट्स काउंटलेस टायम And that is exactly what God. Okay, आता जेजूक जेन्ना आमी स्वीकार केला आमचो सोमी दोनी सोडवंडार करेक्ट केन्ना केलोलो गोडेक दोरया हांवें आतां 3 वर्सां पयलीं केला तुमी केन्ना केला 10 वर्सां पयलीं दोरया डिफरंट वर्सांनी केला आमी येसो नो 10 वर्सां जालीं कोणाक आजुनी जावंक ना 10 years ना इन दीस 10 years आमी आजुनी कांय मिस्टेक करूंक ना केल्या सो आतां मिस्टेक केल्या उपरांत जेजू अशें म्हणटा तुवें म्हाका 10 वर्सां पयलीं स्विकारलेलो सोमी दोनी म्हूण आतां तुवें तेन्ना सावन पातोक केलां आतां तुका हांव बक्षिना म्हणटलो जेजू ना ही टील टुडे ही फॉरगिव्स टील टुडे हीज ब्लड इज फ्रेश द बायबल सेज वेन यू कन्फेस युअर सिन्स ही क्लेन्सीस अस क्लेन्सीस नॉट क्लेन्स्ड क्लेन्सीस continuous process right now so if he does that how much I need to do to others मोजे चुकीक आयज पासून तर तो बोगशिता आनी तेच्या रोगतान तो म्हाका धुवन काडटा हांवें दुसऱ्याचे चुकीक कितलें बोगसूंक पडलें येस ओ नो सो 70 पावटी 7 not 12 years 10 years all of your life we are called to forgive one another okay you asked me right do you have time you need to ask them do they have time to wait for some time I'll just check the time okay just 2 minutes I'll take can you put Ephesians 4:32 okay read sister But instead, But instead, be kind and affectionate towards one another. He has God graciously forgive you, then graciously forgive one another in the depth of Christ's love. okay. But instead, be kind and affectionate toward one another. Has God graciously forgiven you? It's a question mark. He's asking, has God graciously forgiven you? Which is yes. Yes or no? Did God has graciously forgiven us? Yes. So, then graciously forgive one another in the depth of Christ's love. Can you put that in KJV? See. And be you kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Is that written? If it is 12 years, don't forgive? Sister, is it written if it is 12 years, then don't forgive? No, right? Now, forgive one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Now, you make that 70 times 7, multiple times to forgive one another for one reason, that God has forgiven you for Christ's sake. Christak lagon, बापान आमकां बोगसोणें दिलां त्या कारणांक लागून यू बी कायंड टू वन अनादर बी टेंडर हार्टेड टुवर्ड्स वन अनादर अँड फॉरगिव वन अनादर एकामेकाक बोगसोणें दियात कित्याक बापान आमकां बोगसोणें दिलां क्रिस्ता पासत कित्याक क्रिस्तान आपूण जावन बोली जालो त्या कुर्सार आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवन आमचें बोगसोणें कशें जालां जेजून आपलें रगत वारयलां येसो न्हू आतां इतलें व्हरतें काम जेजून आमच्या पासत केलां जाल्यार आमी आमच्या दुस्मानाक रगत वारोवपाची गरज ना डिसिजन घेवंक जाय बोगसोणें दिवंक कित्याक वारोवपाचें काम कोणें केलें जेजून तें काळजा मनान दवरून ताचो आमी देख दवरून
दुसऱ्याक आमी बोगसोणे जावपाक कारण जावंक जाय. हालेलुया. Understood, no? Sister Alba? Got two scriptures you got now. Matthew 5:44 and Ephesians 4:32. Don't forget this. When people do something wrong to you, immediately you need to go to these scriptures. Which one? Matthew 5:44, Ephesians 4:32. Otherwise, there are multiple scriptures. But yes, सद्याक दोन आमी उगडास दवरया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Okay, let us all stand. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Lord, we thank you. We praise you. स्वर्गींच्या बापा तुका आमी दिनवासता, तुका आमी अर्गां दिता. अर्गां दिता बाबा हे शिकोणे पासत. अर्गां दिता तुका ही जाणवायेन तुवें आमकां बोरलाय म्हूण तुका अर्गां दिता बापा तुज्या हाजीरपणा पासत. बापा तुका आमी दिनवासता तुज्या मोगा पासत तुका आमी अर्गां दिता. आयज जे भाशेन तुवें आमकां ही शिकोवन दिली बापा तुका आमी अर्गां दिता. कशे भाशेन तुवें आमकां भेंडपाच्या विशीं शिकयलां. जेन्ना आमच्या जिवितांत कसलोय प्रेशर येता, दबाव येता, समजणी घेवंक की तूं आमकां त्या भागांनी भेंडताय म्हूण कित्याक आमी ओदीक आनी ओदीक फळां दिवंक, जी फळां तुका महिमा हाडटा. सो जे भाशेन आमच्या जिवितांत कसलोय प्रेशर येता तेन्ना आमी हें स्वत मानूंक तूं आमकां भेंडटाय म्हूण तुज्या बरेपणा पासत तुका आमी महिमा हाडपा पासत हें स्वत स्विकारून ज्या मनशाक आमकां जेन्ना प्रेशर येतलो त्या मनशाक आमी रागान न्हय पूण आमी मोगान पळोवंक, त्या मनशा सवे आमी मोगान जियोंक. जो मोग तुवें आमकां दिलाय तोच मोग आमी त्या मनशाच्या जिवितान आमी वोंपूंक, त्या मनशाच्या जिवितान आमी वतोंक तुवें आमकां एके भाशेन हें शिकयलां म्हूण तुका आमी अर्गां दिता बापा. दिनवासता हांव तुका पळयत आत्म्या कशे भाशेन आमकां सादेपणी सिंपल तरेन ही शिकोवण आयज तुवें आमकां दिल्या तुका आमी अर्गां दिता. कशे भाशेन आमचेर वायट करतल्यांक आमी बोगसूचें, कशे भाशेन तुज्या मोगान आमी जियोचें, कशे भाशेन आमी कितले पावटीन हेरांक आमी बोगसूचें ही समजण ही शिकोवण तुवें आमकां दिल्या तुका आमी अर्गां दिता. आनी ही जी आज्ञा तुवें आमकां दिल्या जुआंव 24:15-12 वळ एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला, जेजू तुवें आमचो केलाय तसो. ही आज्ञा आमी सांबाळून त्या आज्ञांक आमी पाळो दिवन ह्या आज्ञाचेर आमी चलपाक तुजी कृपा, तुजो सांगात, तुजो पवित्र आत्मो आमकां तुवें दिला म्हूण तुका आमी अर्गां दिता बापा. आनी हांव स्वत मानता दर एका तुज्या भुरग्यान हांगासर एकठांय आसलोल्यान ही शिकवण आपणायल्या आनी तूं ह्या उतरांतल्यान एक एकल्या लागीं तूं तेंच्या सव्या उलयला. कशे भाशेन आमचेर चुकलेल्यांक आमी माफी दिवन तांचो मोग करपाक, दुसऱ्यांचें जें उणेपण आहा ताका आमी सोजमोन घेवन तांच्या उणेपणान आमी तांकां पुरें करूंक आमी तांकां एक बेरींग वॉल कशें जावपाक बापा तुवें आमकां विचून काडलें म्हूण तुका आमी अर्गां दिता. जायते आमच्या जिवितान उणेपण आसा, जायते आमच्या जिवितान शॉर्टकमिंग्स आसा, पूण दुसऱ्याक तुवें विचून काडला आमच्या जिवितान तें बरोवन हाडपाक, आमच्या जिवितान तें कंप्लीट करपाक आनी ह्या दुसऱ्याक आमी सोंसून व्हरोंक स्विकारूंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी अर्गां आनी वाखाणी दिता बापा. थँक्यू फादर, थँक्यू जिजस. हो रेतीर ह्या रेतीरा पासत तुका अर्गां दिता बापा. ह्या रेतीरान तुवें आमकां वांटो घेवंक, ह्या रेतीरान ही शिकोवण आमकां दिवंक तुजे कृपेन तुवें आमकां बोरल्या आनी आमकां एक एकल्याक जी कोणाक उबी रावन ही शिकोवण दिता तुजें उतर परगोडटा, तुजी कृपा तुवें तांचेर देवयल्या बापा आनी तुजे कृपे खाला ती ही शिकोवण दिता, आमी ही शिकोवण दिता म्हूण तुका आमी अर्गां आनी वाखाणी दिता. एक एकल्याचें काळीज मन, आमचें तोंड, आमची जीब तुका उबारता पळयत आत्म्या की तुका जाय तेंच आमी ह्या सुवातीचेर उबे रावन उलोवंक ना की आमकां जाय तें. जावं दी फकत तुजी खोशी बापा, न्हय आमची खोशी पूण तुजी खोशी. थँक्यू होली स्पिरीट. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, everyone.